स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। सगळे श्रोत्यांक मनापासून श्रीराम रूपाक तुमगेल्यांतल्या अभिवादन नम्र अभिवादन आणि स्फूर्ती घेऊन तुम्ही करून घ्यावी म्हणून विनंती। आज आम्ही मना श्लोकाला थांबू नेहमीप्रमाणे सूर करूया। आमगेल हे श्लोक चालूच असती जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। एक 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 तांगेले समर्थ सांगता असतात त्या दास सर्वोत्तमागल जो दास सर्वोत्तम कोण राम तत्व राम रामू कृष्ण आत्मतत्व जे असं ते सर्वोत्तम तरी तागल दास कोण असं तर दास्य सेवा करतल तो दास त्यांचे आत्मतत्व सगळ्यांत असं प्रत्येका मदत करतलो तो दास ताने कशें का म्हळ्यार थोडक्यान तूं आजी आयच्या हाका हो श्लोक मना श्लोक आणि तशीच जातच म्हणा आणि हे दासबोधांतले जे आमी घेता ती समास ताका एक लिंक असता कळ्ळें। तर पहिले पयरचे हांतकल सांगलें सदा आर्जवी प्रिय जो सर्वलोकी सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी न बोले कधा मिथ्य वाचा त्रिवाचा
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, जय जय रघुवीर समर्थ. आज त्या सांगत सती, सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी, मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा हे तारुण्य काळी आरण्य सेवन कोरचे म्हळ्यार कल्ले. आरण्य म्हळ्यार अरण्यात वचून राबचिले. एक म्हणटा अरण्यात कल म्हळ्यार हांगाचे एटमॉस्फियर आणि अरण्यांतले एटमॉस्फियर हांत कल फरक असता. अरण्यांत आमी मस्त लोक वता ती म्हळ्यार ही ट्रिप्पा म्हणून वता ती, फोटोग्राफी करूं वता ती, बर्ड सँच्युरी पळोवच्या वता ती, थोडे दिवस अशीच नेचरा सान्निध्यांत वचा म्हणून. जाल्यार आमी न्ही एकल्यांनी वचून आमी ते अनुभवाक येवंका एकांतांत. ताजे खातीर आमी वचका आनी तेवेय म्हानतार जायना पड न्ही, म्हानतार जायना पड न्ही. तर तारुण्य काळांतूच वचका म्हळ्यार आमकां त्या वेळार एक नमुने जोश आसता, देह साथ दिता, शक्ती सगळे अवेलेबल आसता आमगेल्यो. आनी कलेंक करची जाल्यार एक उमेद आसता आनी रगताक जोर आसता. त्या वेळार कसलें आशिल्लें तर की आमी एक म्हळ्यार विलक्षण रितीन आमी तें सहन करूं शकतात. सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी म्हळ्यार तरूण काळांतूच कल्ल्या वचका. आतां आमी पळयलें आमगेल हातूंत ताजें उदाहरण खरें म्हळ्यार अगदी धडधडीत उदाहरण आमगेल्या दोळ्या मुखारीच आसा. त्या म्हळ्यार आमगेल कर सेवा. कर सेवा सेवा सप्ताह म्हूण वता ती, तातूंत मस्त फंतां सिनियर सिटीजन्स आसता ती, म्हानतार आसता ती, कोमतार आसता ती. आतां आमी वचून राबतात. हल्ली हांव चिकेच कमी केलें खरें म्हळ्यार आमकांच कोणें पळोवंका अशें जावं न्ही, अशें जावं न्ही. आमगेलो भार दुसऱ्यांचेर पडका अशें जावं न्ही. जाल्यार तरूण लोक जे वतात त्या तरुणांनी वचका थंय शिकका, कली सेव कोरयेद सगळ्यांगेल मुख्य म्हळ्यार एडजस्टमेंट शिकचें. आनी नंतर अरण्यांत म्हळ्यार कल्ल्या वचचें. तर स्वाम्यान आमगेल कर सेवा म्हूण केल्या. तरूण लोकांक ते गायड करतात. हें फोटोग्राफी खातीर पिकनीक आसना, सेव आसता. सेव म्हळ्यार खंयचेय नमुन्याचें काम दिलेलें तुमी करूं आसता आनी शिवाय अध्यात्मात साधनाय जावंका. हें इप्सीत. तर हांगा महंत कोण? आमगे स्वामीजी स्वता. आनी ते तरुणांक सुद्दां महंत करचे खातीर, तांकां घडोवचे खातीर हें कर सेवेचो प्रस्ताव आसा. सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी, मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळे मनी ना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा. आमी कल खातीर हांगा आयल्यान ती. आमी नुस्तें ते कॅबरे हांत वचून विड्स काडूक आनी खणून हें करूं की तेवें करपाची. कला म्हळ्यार अंगमेहनतीची संवय आसता. शक्ती कितले नमुन्याची आसता. कले काम करता जाल्यार आमच्या शक्तीने खंयची पॉवर, आमी हॉर्स पॉवर म्हूण म्हणटात गो, तसले हॉर्स पॉवर म्हळ्यार घोड्याक भयंकर शक्ती आसता. तशी इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां इतलो हॉर्स पॉवर, तितलो हॉर्स पॉवर म्हणटात. तर तरूण कल्ल्याक तरुणांत ही शक्ती आसता. हेल्थ पॉवर आसता खले काम करचें जाल्यार. वेल्थ पॉवर आसता, पयशाच पॉवर आसता. तशी मेंटल पॉवर आसता म्हळ्यार कले मन समजता, बळ अशी आसता. बळ अशी असल्यार मात्र जेन्ना नाजूक आसता न्ही, कोवळे आसता, तें मन पटकन वळता. तेमी स्वामी सांगतात तसले मनाक तुमी पेटयात म्हळ्यार आमी तांकां घडोवचे शकतात. आनी डिवायन तरी आसताच. डिवायन एक तरी निसर्गांतूय डिवायन पॉवर आसता. आनी तांतूय कोणें महंत जर आमकां मेळ्ळो मार्गदर्शना खातीर, तनी सोने पे सुहागा म्हणटात न्ही, दूद आनी साकर. तशी आमगेल जी कर शक्ती आसा आमगेल हांगा मठाचे शिरालीन तनी वतात त्या वेळी सकाळ न्हून तांगेल टायम टेबल शिस्तीत आनी तरी एक नमुन्या प्रीती. थंय सगळें समजावन सांगता ती. कल खातीर कल करचें, कल केल्यार कल जाता. साधन म्हळ्यार कल्लें कशे नमुन्यान करका ती करून घेता ती. आनी शिवाय एकमेकाल्या प्रेमान वागका, एकमेकां मदत करका. आनी खंयचेंय काम करतना एक नमुन्याची चिकाटी आसता.
सखोल विचार करून कशें करचें विवेक म्हळ्यार कल्लें. हें कसलीं काम करच्याक पयलीं इच्छा शक्ती जावंका, इच्छा जावंका न्हय करची. कोणा कोणा इच्छा आसना ती कर सेवे केन्नाय वचना ती पिकनिका वता, ती टुरार वता, ती फोटो काडच्याक विडियो काडच्याक, जाल्यार असले कर सेवा आनी असल्याक वचना ते युवा जे वतात, युवा धारा धारा भक्तीची जशी धार आसता तशी युवांगेल एक धार आसता, धारा. आनी त्या धाराक मस्त धार आसता, शार्प ब्रेन आसता आनी उत्साह आसता. सान्न चेडवांगेलो कल्ल पटकन शिकून घेतात. इच्छा शक्ती आसता, हें करका तें करका, एक नमुन्याचे उत्कंठ आसता. कल्ल मेळटलें, कल्ल नवीन शिकूं मेळटलें, नवीन नवीन शिकचें, स्वता अनुभव घेवन शिकचें. कले कोरका म्हळ्यार इच्छा, जाल्यार कले कोर म्हूण सांगल्यार तें कशें करचें हें ज्ञान जाय की न्ही. तेमी तांगेल कोणें पूण एक स्वाम्यान नियुक्त केल्ले एक महंत सो आसता. महंत म्हळ्यार खरें तांगेलो मुकादम म्हण येद, तांगेल वॉलंटरी इन्चार्ज म्हण येद अशी. ते तांकां शिकयता, ती तांकां ताजें ज्ञान जाल्लें आसता. केन्ना केन्नाय वचून ते नवीन मेंबर्सांक शिकयता, ती खंयची कशी करूं येद म्हूण, खंयचें काम कशी करका. इवन जमखान घालची म्हळ्यार तरी कशी घालका ती नीटली. प्रत्येक एक्काचें ज्ञान थंय शिकयता. ती प्रार्थना करची, अष्टमुर्ती उपासना कशी करची. अष्टमुर्ती म्हळ्यार कल्ले स्वामीजी स्वता स्वाध्याय घेता ती. आनी नुस्तें स्वाध्याय न्ही, योग साधना म्हळ्यार हाजी बॉडी हेल्थय जावंका न्ही, हेल्थ पावर जावंका. कडेन वेल्थ पावर, थंय वेल्थ म्हळ्यार खंयचें, मनाचें वेल्थ कल्लें, औदार्य आसता, कले करची इच्छा आसता, उत्कट आसता, उत्कंठा एक करचें तें एक वेल्थची. एक पण थंय वचना पडे खर्चाच काम मठ आनी पळोवन घेता. तशीच हांगा समर्थांगेल हांगा स्वतांनी जे सांगता ती तशी आमी आसका म्हळ्यार सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी. बरं हांगा कल्ल्याक आरण्य कल्ल्याक म्हळ्यार एकांतांत वचका म्हूण सांगता ती. आतां ते कर सेवा सगळे जाण मेळ करता ती, जाल्यार अशी एक स्वामी शिकयता ती तुमी एकांतांत वचून सूक्ष्मांत वचात. सूक्ष्मांत वचून स्वताची शोध घेया ती भितर कल चल्ल्या म्हण. तें कशें करचें हें शिकयता ती. ताज्यान आमगेल मेंटल पावर वाडटा, ताज्यान आमगेल डिवायन पावर आसताची ती आमी एब्झॉर्ब करतात. स्पिरिच्युअल पावर वाडटा, ज्ञानशक्ती आनी मागीर क्रियाशक्तीक एक नमुने हॉर्स पावर येता. घोड्यांगेल शक्ती येता, एक्चुअली काम मस्त जाता. तर तें जाल्लें. पण हांगा तांणी सांगलें हें अध्यात्मात प्रचार करूंक जेन्ना साधक तयार जाता तांकां दुसरें तारुण्य काळी, तरूण काळान तुची तांणी वचून खंय पूण एकांत तांकां पचनान पडका म्हूण. अशी एकांतांत वचचें आनी लोनली फील करून बेजारत बसचें. कोणें आमगेल खबर घेना ती म्हणून वचचें. चेडवांक नज जाला म्हानतारो म्हणून बेजारान म्हानताऱ्यान वचचें आरण्यांत वानप्रस्थाश्रम. तशी न्हय बा, तशी न्हय. सगळें सम आसतना खुशीन सगळ्यांक निरोप घेवन तरुणांनी मग साधने खातीर हांव वतस म्हूण सांगून एकांतांत वचून थोडो वेळ राबका. कल्ल्याक थंय सगळे पायगडे घाल्लेले आसना ती, थंय जमखान मांडिल्ली आसना ती, कशें असं मातींत राबका लागता. थंय खंय टॉयलेटा वचचें हें तें कसली मस्त पण सोय आसना. किंवा आशिल्ली तरकेय जर अशी खंय वचूले एखादें समर्थांगेल वेळार तसली कली सोय नाशिल्ली. पण म्हानताऱ्यांक कल जाता, म्हानतार जायना पूण हें सगळं करूं जायना, शरीर साथ दिना म्हणून ते सांगता ती सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी. आनी मिळे ना कदा कल्पनेचे मेळी. कळ्ळें. म्हळ्यार नुस्तें तो कल्पना करता बैसना. शेख मोहम्मद अल्काणीश कल्पना करता बैसना, तरी कल करता प्रत्यक्षांत ताका कसलें तरी मेळता आसता, शाश्वत समाधान मेळटा. तो साधन करता एकांतांत मात्र न्हय, निरीक्षण करता. देवान पक्ष्यांक कितली ताकद दिल्या, प्राण्यांक कितली ताकद दिल्या, झाड कशी अष्टमुर्ती उपासना म्हळ्यार नुस्तें हें न्ही, नारळा झाड ते उद्दाक तोगू घालेलें उद्दाक फळांत वयर कशें वता नारळांत अगेन्स्ट हें कल म्हणटात ताका ग्रॅविटेशनल फोर्स वयर वता. ही किमया कोण करता. आमगेल देहाला पळोवची एक दृश्टी
ती न जर डेव्हलप करत जाता अरण्यात वचून बसल्यारी म्हळ्यार एकांतान बैसून देवा तूं कितलें केल्लें म्हजे खातीर हां डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो कानी पदी चालतो जिव्हेने रस चाखतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो हातांनी बहुसाल काम करीतो विश्रांतीही घ्यावया घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया. आज म्हाका कोणकी म्हणलें की हांव देवा खातीर इतलें करतां तितलें करतां. हांव म्हळें जाल्यार देव तुजे खातीर कितलें करता पळय ताचे पेक्षा खंडीत तूं जास्ती करना. देवान आमकां कितलें दिल्या अपरिमीत दिल्या अपरिमीत. ताजें स्मरण करचें तें एकांतान तूच करूं जाता. एक नमने उर अशी भोर नेता. प्रजाधीश देशा उरपूर्ण द्यावे भवदैन्य हे देश धाडी करावे ते समर्थांनी प्रार्थना केल्या. हे प्रजाधीशा उरपूर्ण हृदय भोर दी म्हाका आणि कल्ल्याक भवदैन्य हे देश धाडी करावे. भवादैन्य जे आसा लोकांतूं तें म्हाका घालोवचें आसा. ताजे खातीर ही सगळे नमन्या शक्ती म्हाका दी देवा. आनी ताजें चिंतन तें कशें करेन हाजें चिंतन मस्तपंत आमकां एकांतान जितलें जाता तितलें लोकांतान जायना. गप्प जाता ती ठप्प जाता ती. एकल्यान एक गमत केलेली. एकल्यान गणीत घालें चलयेक गणिता खातीर म्हूण अशी त्रैरा शिक हांवसून विचारलें पळय एकली 1 तासान तूं 10 चपाती करता तर 2 जाण कामाची दवरली चपात करच्याक कितली चपात करतली म्हणून. ताळटे इतलें सांजचे 8 जालें एकय करेश ना म्हणून. अरे एकय करेश ना 10 चपात 20 करतात तुवें ना एकय करेश ना कल्या मागीर गप्प मारता बसतली म्हणून. तशी जाता मस्तपंता लोकांतान तूं मस्त जाणां वचून बसल्यार आमगेले गप्पा जास्त जातात त्यावे अवांतर गप्प जातात. त्यामी ती अशी केन्ना फुडें आमी एकांतान वचून आमगेलें कल्लें चल्ल्या आमगेलें नेमकें ध्येय कल्लें त्या परत परत त्या ध्येयाक टच करचें. त्या ध्येया पावतन आमगेलो आनी कितलो प्रवास व्हरला आमी कितलो प्रवास जाल्ला आमी योग्य दिशेन आसत की ना हां आनी समज चल्ल्या की ना कितले आमी दिवसात वेळ फुकट घालयता ती तो कशी बरो डिप्लॉय करयेद. आमगे दैनंदिनी कशें आसता हांग अशें आस हांग अशें आसची अरण्यातूं पण परत वचून आपण आमगे दैनंदिनी आमी कशें करूं जाता एंड वी कॅन बी बेटर डिप्लॉयड अवर सेल्फ. तशी कर ना पडे आमगेल मनांतलो जो निश्चय आसा आनंद यात्रेक आमी भायर सरले आमगेलें एक पर्टिक्युलर ध्येय आसा म्हणतार जायना पण आमकां कितलें ध्येय म्हळ्ळें तरी कितलें म्हणून गांठू जाता आमगेलें शरिरांत ताकद ना. शरिरांत जोर ना रगताक जोर कमी आसा. हाका शरिराक सुद्दां ताकद लागता. सहन करची ताकद शरिराक जितली जाता तितली मनाकय ताकद लागता. वय जायना पण मन सुद्दां हळवें जाल्लेलें आसता तेमी तिवय ताकद पण सगळ्यांक जायना. जे तरुणपणा धरून साधना करतात आणि एकांतांत वचून स्वविश्लेषण करतात तांगेली दे आर ऑलवेज यंग एट हार्ट. कितले मानतार जावं ती 90 वर्सात मानतार जाल तर काही हरकत ना 102 वर्सात मानतार पण सगळं काम करतात. आमगेल्या तुझी कितली सादीक असत तांगेल कोणाल माम आस कोणाल भाव आस अशी 102 वर्साचे त्या आमचे पेक्षा एक्टिव्ह आमकां पुणी नज जाता तांकां ती व्हेरी एक्टिव्ह सान्न चेडवांगल उत्साह नाही तशी. तर तांगेल मनान जो निश्चय आस तो दृढ जावचे खातीर सान धरून आमी ताका बाळकडू पिवोवंका ते गुटी म्हूण पिवयताले न्ही बाळकडू पिवयतात चेडवांक कल्या म्हळ्यार सुदृढ जावंका म्हणून हें लायतात जिबेक व्याखंड झरोवन लायतात जीब चुरचुरी जावंका म्हणून वाच सम जावंका म्हणून. तशी तें कर ना पड तांकां चळेना मनी निश्चयो दृढ जाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. असल्यांक जर गुरुंगल मार्गदर्शनय असलें आनी गुरुंगल सहवासान तो एकलोच वचून राबलो 1 to 1 कनेक्शन तावळी कुंभारा सारखा गुरु
नाही रे जगात. वरी घालितो झपाटा आत आधाराचा हात. वरी घालितो झपाटा आत आधाराचा हात. कुंभारासारखा गुरु नाही रे जगात. आधी तुडवी मग हाती कुरवाळी. ओल्या मातीच्या गोळ्याला येते आकृती वेगळी. घट दोघा घट देवा घरी जाती. घट थोरा घरी जाती. घडे जाती राऊळात. कुंभारासारखा गुरु नाही रे जगात. कुंभारा खोड गुरु मला तक्कल करता मातीये गोळ वल्ले मातीये गोळताजे चाक्का रेशी वैरथान हात दिता. वैरथान मात्र हात दिल्यार ही भितर कशी पण जाता म्हणून भितरल्याने अशी 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 हें करता आणि भायल्यान ठप 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 धाडायता. घमटो घड तयार जाता. तशी तो आमगेल मार्गदर्शक आम्ही एकांतान तांचां केन्नापणी वचून राबले आणि कड्डेर तांणी सांगलें आतां हांव फिरून येता तूं तुगेल एकांत साधका दर ता वळखल जाता तें मार्गदर्शन घेवन त्या गुरुमुर्तीक आमी भितर बसयतात आणि आमी साधन करतात एकलव्यावर. पण हो एकलव्य आमगेल आंगठ मागना. एकलव्याल्यातन आमगेल गुरु आमगेल आंगठ मागना. आपणा सर्वस्व दिता गुरुत्वच दिता गुरुपण दिता गुरु करता आमकां आणि कल जाय तरी असले हे जे असता जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा हे घडयतले गुरु घडयतले हे दास हेवे दास आणि जे घडच्याक तयार जावन लीन जावन वता ती तेवे दास सर्वोत्तमाले. जगी धन्य तो दास ते दास सर्वोत्तमाले अशें जाता. त्यांनी ती समर्थ सांगता सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी. मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी. चळेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. दासबोध आमचो 19व दशक चालूस. तातूंत 5 जालेले. आज 6 आणि 7 घेवचे प्रयत्न करूया. आज 6वं समास असता जे नाव बुद्धिवाद. बुद्धिवाद आसता समर्थाने हम खरे अगदी ही वॉज व्हेरी प्रॅक्टिकल. हे आत्तांचे जे समास असत ने महंता बद्दलचे असत आणि म्हाका दिसता हे समर्थ हांगा स्वता गेले स्वानुभवाचे बोल असत. आपणे कशी केलं आणि त्यांनीच आपणाक कशी निभाव लागलो ह्या जगांतून. हे जग कशें आसा हां जग कशें आसा मस्त वागून लोक आमकां वायट वागून आमी शिकयतात हें जग अशें आसा म्हणून. पण असले जगांत आमी जगता कशें हें आमकां सद्गुरू शिकयतात. तें आमी शिकून तुमकां आमी बुद्धिवादी जावंका अशी अंधश्रद्धा दवरून कले करची न्ही म्हणून ते सांगता ती 6वे समासान बुद्धिवादांतून अध्यात्मिक क्षेत्र जावं किंवा भौतिक क्षेत्र जावं म्हणा कले सायंटिफीक हें तें आमी प्रपंचीक क्षेत्र जावं कोणाक ताजे लिडरशीप घेवचेस की नेतृत्व करचेस की लीडर जावचेस की तो मनुष्याने विवेकी आसका. म्हळ्यार सम ताका विचारसरणी समची हेल्दी विचारसरणी आसका योग्य विचारसरणी आसका आणि तो बुद्धिवादी आसका. बुद्धिवादी म्हळ्यार कसलें कस लायतलो सोन्नार आसका सोन्नार तुमी कसलेंय घेवन वचा ती हां आनी ताजे कितले पयस दिता म्हळ्यार पयलीं तो कल करता आपणाक कसाच फातर हाडटा आनी ताजें तें घासून पळयता ते कितले कॅरेट आसा हें तें समूह पळयता तागेले इन्स्ट्रुमेंटाने आणि कड्डेर ताजें मोल्ट रयता. तशी बुद्धिवादी मनुष्य आपण नेमके कल करतस हें कल खातीर करतस ही योग्य वेळ आसवय मागीर खंयची ही न्हय जाल्यार खंयची योग्य वेळ आसा. आतां हें जावचे खातीर म्हाका कलकल शिकचें आसा तें शिकचें जाल्यार तें कोणाल्या वचून शिकयेद हां खंय फस नासतना आमी शिकयेद जाय
आत्ता हांव जे कोणाले शिकतस ताका म्हाका प्रत्यय येतस की ना. प्रत्यय येनी जाल्यार खंय मगले चुकता की गुरू समना हे परीक्षा करूंकय शिक्का. ते सगळे बुद्धिवादी म्हळ्यार अगदी हाजे न्ही. स्वामी विवेकानंद असत न्ही ते पाप दिवस रात्र ते रामकृष्ण परमहंस एकदम शरण वचून निघते. तांणी म्हणलें तू म्हाका तू जशी दिसता तशी हांव देवाक पळयल्या म्हणून, पण एकदम सर्वस्व दिवन बयसून निघते. कोण की तांकां फ्रेंड्सान सांगलें प्रापंचीक असत ते रात्री आमचे वरीच प्रपंच तेवे करता ती. तर ते रात्री एखंद वचुल्यारी रामकृष्ण परमहंस भायर तांगेल्या हाजे भायर मठा भायर थंय राबिल्ले बागलान तू च्यागली वाट पळयताले. तांकां सगळें अंतर्ज्ञान कळटलें यो बाळा हांव तुगेली वाट पळयतालो. अरे तुमकां कशें कळ्ळें म्हण हो पयलो मनान प्रस्न येता. आसो बरें जालें तूं आयिल्लें. आतां आमी भजन सुरू करची आशिल्ली जाल्यार म्हाका कळ्ळें की ना तूं येवंच असो म्हूण वाट पळयता म्हूण. यो यो भितर यो. आनी भितर ते शारदा देवी सगळी तयारी करून दवरलेली भजन करची. आनी रात्रभर तांणी भजन पूजन आनी सगळें करून स्वाध्याय केलो हें केलो आनी तूं वेळ गेलो तावळे. आनी सांगनासतना येयले न्ही ते, सांगनासतना येयले. तावळे तांकां ओशाळ्ळें वर जालें. म्हळ्यार तांकां वायट दिसचें लागलें अरे हांव कोण गुरूंगल परीक्षा घेतलो. ते शरण वचुले. तांणी सांगलें वायट लेखूं नाका, तूं केल्लें बरोबर केलें. मनुश्यान बुद्धिवादी आसका. भौतीक क्षेत्र जावो अध्यात्मीक क्षेत्र जावो नाल्यार कोणेय येवन फसयता ती. फसयता लोक बरें करतल्यां पेक्षा जास्ती आसता ती. तेमीच बुद्धिवादी आसका बा. गुरूंक दिवसाचे तपासका रात्रीचे तपासका कल चल्ल्या म्हणून तूं बरोबर केल्लें म्हणून. तांणी कौतूक केलें ते चेडवालें आनी तावळ न्हू तो जास्तीच आकर्शीत जालो. तर प्रत्येक क्षेत्रांत मनुश्याक नेतेपदाची हौस आसता. नेता जावंक आमी सगळ्यात इलेक्शनांनी चल्ल्या. नेता म्हळ्यार कसलें शेवटी सत्ता. सत्तेशणा सत्ता येली की वित्त येता. वित्त म्हळ्यार पयसो. तेमी ती पयशाचे जोर वित्तेशणा आनी सत्तेशणा वित्तेशणा आनी प्रसिद्धी लोकेशणा. लोक बरें म्हणटात अरे वा 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 हार तुरे घाले पुष्पगुच्छ दिले आनी कल्पद्री दिली हें दिलें अशें सगळें. त्या सगळ्याची मनुश्याक प्रत्येक क्षेत्रांत आपणाक हें मेळका. कसले आमी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतात न्ही तांकां आमगेलो इराद कसलो आसता. कसली तरी अपेक्षा आसता की कॉम्पिटिशन म्हळ्ळें की आमी विजयी जावंका हो इराद आसता. ते कलकी उबट्टू म्हूण कलकी हें केलेलें तांणी एक खंयची हातूं धांवची रेस आशिल्ली. तर सगळीं चेडवां एका एक हात धरून सांगाती धांवलीं. सगळीं एका वेळार पावलीं. थंय दुसऱ्यांक मागशी काण आपणें हें करका म्हणलेलें नाशिल्लें. आनी एखाद हांव पळयलें एक चेडूं पडलें पाप चिके अपंग आशिल्लें पडलें. तर दुसरो चिके व्हड आशिल्लो ताणें त्या चेड्याक फाटीर घेतलें आनी तो धांवन वचूंक उबान फाटीर घेतलें. म्हळ्यार असले नमुन्याचें नेतेपद आमचल्याक आसता. नाल्यार आज काल कल चल्ल्या प्रत्येक क्षेत्रांत फक्त नेतेपदाक मान. नेतेपदा पात्र आशिल्ली मनुश्य कल जाता खरेंची पात्र जीं आसता ती खरें असले बॉर्न लिडर्स म्हणटात तांतले सगळी कॅपेसिटी आसता जाल्यार तांकां कॉम्पिटिशनाक उतरचें आसना. कॉम्पिटिशना खातीर कॉम्पिटिशनाक विन्न जावंका म्हाका कोणें बरें म्हणका ह्याच खातीर ती करना. ती तांकां भितरल्यान एक नमुने उर्मी आसता सान्न चेडवाली आनंदी स्वभाव बरेची अगदी आनी आपणा वारी बाकीच्यांनी तशी आनंदी आसता ही एक इच्छा कळ्ळें हें आसता. पण कल जाता सत्वगुण आशिल्ली ती ती खंयचे आतां नेत्याचें इलेक्शन घेतलें ती इलेक्शनां उबरना तिची. इलेक्शनां उबरना ती. दे आर नो मिनिस्टर्स. कसलें ना तांकां मिनिस्टर पद ना खंयचेय कमिटीचेर सुद्दां आसना ती. जाल्यार कसले हेल्प जाय ती करतात. सोसायटींत हावसींग सोसायटींत तशे मस्त लोक आसतात जाय ते हेल्प करतात. बट दे आर नो बडी इन द कमिटी नथींग. ते सगळे लोक तांकां प्रितीन वागयतात. कसलें म्हळ्यार कसलेय अडचण आयली की ती पयलीं धांवन येतात. कोण खंय पडलें उबारचें धांवता ती. कोणाक एम्ब्युलन्स जायी ती आपयता ती. आनी कसलें जाय डॉक्टराल हें जायी ती सांगतात. कोणाक खंयचो नंबर जायी ती गायड करता ती अशी. जाल्यार ती इलेक्शनां राबना. तर त्या स्पर्धेंत हांव न्हू ती सत्वगुणी मनुश्य
सत्वगुणी जाल्यार ही नेतेपदाक पात्र आसत पण केवळ ती सत्वगुणी आशिल्ली मिती ती स्पर्धेन भाग घेनात, दूर रावता स्पर्धे. आमकां स्पर्ध नाका, आमकां फक्त काम करचें सर, निरीक्षक हां तशें काम करचें सर. आनी अपात्र मनुश्य जी आसता ती तांकां बरें जाता, आनी स्पर्धेंतान भायर पडकी तांगे इलेक्ट जावंच चान्स वाडता न्ही म्हूण लगेच मुसंडी मारन ते तांगेल रजोगुणी आसतात. रजोगुणी म्हळ्यार कळ्ळें, सगळे कडेन आपणाक सगळें मेळका, लोकेशणां, नित्येशणां, सत्येशणां पुराय म्हणून ती धांवन येवन इलेक्शनाक उबरयता, ती इलेक्ट जावन येता, ती मुसुंडी मान वयर येता ती आनी भाव खाता बसता ती. हांकां भाव खावचें आसना, कसलें म्हळ्यार भाव दिवच आसता तांकां. भाव ही खावची चीज न्ही, भाव ही दुसऱ्यांक दिवची चीज आसा. हें त्या खऱ्या नेत्याक गोत्त आसता. हेल्प हें आमी घेवची चीज न्ही, आमी मान घेवची चीज न्ही. मान हो दुसऱ्यांक दिवच आसता. दिल्ली की तो आप्यापीच बुमरँगशें आमकां येवन मेळटा. रिस्पेक्ट आमी दुसऱ्यान आमकां रिस्पेक्ट दिवंक म्हण अपेक्षाच ना तांगेली, जाल्यार आपोआप दुसरी रिस्पेक्टफुली पळयता ती खरे नेत्या लागीं. आनी दुसरी जे उपटसुंबे आसता ती तांकां वयतान तांगेलें काम जावंकात न्हय, म्हळ्यार कचेरी काम जावंका ती म्हणून तांकां हाय हॅलो घोमटे करून हें करता, तांगेले बर्थडे साजरे करचेशी. पण मुळांत रिस्पेक्ट जो आसता, आदरयुक्त भक्ती जी म्हणटा ती तशी तशी अध्यात्मीक क्षेत्रांत असले सत्पात्र नेत्याक सद्गुरू म्हणटा ती. आनी अपात्र जो नेत आसता तो दांभिक, तो कोणाकय केन्नाय फसोवचे शकता, तेमी ताका दांभिक गुरू म्हणटात. तरी थोडे श्लोकांत हातूं समर्थांनी दांभिक गुरू म्हळ्यार कशी म्हणून वर्णन केलें आमकां कळका म्हणून. आनी थोडी मनुश्य गुरुपदी आमी गुरुपदाचेर आसत म्हणून आरूढ जाल्ल्यार दाखयतात ती. आनी कोणकोणाक जमोवन तांकां सगळे वेवसायीक हें तांगेले मध्यस्थ आसता ती, तर कोणाक मार्गदर्शनाची गरज आसना, कोणचिकेची अनुभव कमी आसता, तांकां गोळ करून शिश्य म्हणून गोळ करून हाडटात, शिश्य म्हणून गोळ करून हाडटात. आनी एके कडेन तरी हांव पळयलें, एक कडेन तांकां की पयशे गोळ करचे आशिल्ले, व्हड यज्ञ केलो आनी ताका की यज्ञाक विटां, एक विटेक 200 रुपये खंय. तर 200 रुपये घेवन माथ्यार हाडून ती वीट दवरल्यार कितली पुण्य मेळटलें. आतां तशी वीट माथ्यार दोन जर हें मेळटलें, घर बांदतलो हमाल कितलें पुण्यवान, वय की ना. पण हो बुद्धिवाद करता प्रत्येकल्याने, पण आमी करना ती, आमी त्या हाका बळी वता ती. आनी मागीर आमगेलें नुकसान जाता तेमी ती. आयुश्य अशीच फुकट घालयतात आमी, आमगेलो वेळ फुकट घालयता ती, पयशे फुकट घालयता ती, आनी पत्रान कसलें पडना. तेमी असले लोकल करतात, ते मध्यस्थ लोक शिश्यांक घेवन येतात, हो गुरू म्हणून बसयलो आसता आनी ताका अरत्र ना परत्र कसलेपणी जप दिलेलवार करता ती, कसलो मनाच्यान कसलोय फरक पडना. भगवद्गीतेचें सांगता ती, पण स्वता त्या प्रमाणे वागना ती. आनी कोणेय शिश्य मेळना जाल्यार बायल मनुश्य आसल्यार ती आपणा बामणाक उपदेश करता, तर दाल मनुश्य आसल्यार आपणा भावाक उपदेश करता, आनी फटी हांवच महंत म्हणून स्वताकच महंत म्हणून घेता. एक्चुली महंत कोणा म्हणका, दुसऱ्यांनी खरें महंत असल्यार दुसरी आपोआप महंत मानतात, मानका म्हणका म्हणना, यू आर द लिडर म्हणका म्हणना. जाल्यार कसले कश्ट आयले की एखाद मनुष्य त्या नेत्याला वचना, इलेक्टेड नेत्याला वचना, कोण मदत करशी की तांकां पांय पडटा, तांकां शरण वता, आनी तो विदावट एनी हें अपेक्षा कसली करनासतना ताबडतोब जिथे कमी तिथे आमी बरोबर मार्गदर्शन करता. आमगे शेजारा एकलो आशिल्लो, गेल्लो बावडो पाप ते कोरोनाच्या हातूंत, तर मध्य हांकां कळलें की पांयार 8-9 किलोचे ग्लास पडले, नांगट वचून भितर हातूंत पांयांत घुसली बोटांत, रक्ताक चिळकांडी उडल्यो. करका म्हणना कळना, हांव आनी मलबा म्हणून मात्र कसली करका म्हणून कळना. पळयल्यार शेजारचीक सांगलें, ती म्हणाली पयलीं उदका पिवच्या दी, बसयलें केलें, मस्त रगत वचुलें आनी प्राय जाल्या. तावळी तीच म्हणाली तो शेजार ताका आपोवन हाडी, तो दाल मनीस न्ही, ताका सुचतलें म्हणून तो येवचे भितरी ताणें ताब घेतलो पळय सगळ्याचो, ताब घेतलो. लिडर म्हळ्यार कशें बॉर्न लिडर, ताणें म्हळें राब उदकान डेटॉल घालून गुण उदाडी पुसून घेतलें, हें घेतलें, पट्टी बांदली, चला आमकां डॉक्टराल्या वचका, अशी चलना म्हणून ताका पिवनच्या दिलें. हांव हळद बिळद लायिल्ली, पण एकदम हळद लावन तशी बसूं नाका,
आनी आमी वचपाची हॉस्पिटलान तुमी कळ्ळें ना आसा तितले पयशे घेतले हांवें बरगून घेतले अक्षरशः आनी हें केलें थंय वचूल्यार एक हॉस्पिटलान थंय नांव घेना पयशांक मागशी एक डॉक्टर आयलो आतां वय ताका एडमीट करता म्हणाली हां तांकां की परत बँडेज बांदले ते काण न्हू कितकी वेळ जायना पण मस्त रगत गेलें आमी म्हणलें ताल मस्त रगत गेल्या तर वय वय आतां आमी बांदता थंय परत बँडेज केलें आनी हाका एडमीट करता आनी सकाळ दोन एक च्याच घोड सुद्दां घेवन आशिल्लो पाप हां वीक जावन गेलेले आनी मलूज जालेली रगत वचना पळय अबाव 80 इयर्स मनुश्य तावळी त्या डॉक्टरान कल सांगता आत्तां आपण भोव बिझी असं तर आपण सांजे 6:30 घंट्यारी आम्ही सकाळी वचूले 7 घंट्यारी हां सांजे 6:30 येऊन आपण ऑपरेशन करता आणि ते जनरल एनेस्थेशी दिवंक लागतलो हें हॉड ऑपरेशन असं 6 वीक्स थाय पाय तो बुचुऱ्यान दवरूं जायच ना सगळें निड्डल कड करपा लागतलें आतां पळयात ते आमी दोग जाणां घरान कोणें दुसरें सर्वंट ना कोणें ना तसले वेळारी तर ताका उद्दां सुद्दां दिवं नाका ती म्हण आमी यो तांकां चेक करी आसना हांवें आनी आमी सलायन लावन दवरता ती डीप हें लायता ती म्हण ड्रिप ते लावन दवरता तांकां एडमीट केलें तर हो मगो शेजारचो पळय तो म्हणालो की आनी म्हाकाय ताका पाप दिसलो तान्ने कले तान्ने घेयनाशिल्ले आमी कोणेंय घेयनाशिल्ले आनी हांकां कले दिवचें ना तांगेल इजरार बसून कशें हांव ताका खावचें दिवचें हांव म्हळें चल आमी चिकेची भायर वचून आमी चिकेन डिस्कस करुया म्हणून तो कॅन्टिना वचून बसलो कॅन्टिना वचून बसना पण तो म्हणालो की तांणी इतली मदत केली तो म्हणाला आपण हांकां की फिशी दिसता तर तुगेलपणे गुर्ताच असो तर मगल एकलो हो आशिल्लो गुर्ताचो ऑर्थोपेडीक डॉक्टर मगल मानलेलो भाव तो आतां रिटायर जाला ताका फोन केलो ताणें सांगलें ना थंय राबू नाका तुमी आपण आपणा स्टुडंट्स आसात भारतीय आरोग्य निधीन तूं थंय ताका शिफ्ट करा तूं धो पावस तसले वेळारी हां तर तान्ने वचून रिक्षा घेवन आयलो आनी हांकां मध्य बस कारून आमी थंय वचुली आनी थंय वचून पळयल्यार तो जाणकार देवाल प्रार्थना करता वचुली असलो देवाल प्रार्थना करता आतां तो कोणें नेत न्हय आमगेलो तो इलेक्शनाक ना उलट कमिटीन आशिल्ल्याक ताका सवून भायर काडलेलो आमगे सोसायटीन तसलो मनुश्य जाल्यार हेल्प करूंक कशी ताणें थंय वचून मागीर आमी ताणें फोन करून दवरलेलो आमगे डॉक्टरान इमिजिएटली तो दुसरो डॉक्टर आयलो ऑर्थोपेडीक आनी तो म्हणालो आत्तां 1 तास भितर ओपीडीच मस्त पेशंट आसा ती 1 तास भितर आपण येता आनी अगदी नॉमी हें ऑपरेशन तर करपाची ताका पण आपण लोकल एनेस्थेशी दिवन करूं जाता आनी आत्तां केल्यार सांजे थंय तुमी घार वच्चे कल्ले जायना भिवू नाका ती आपण आसना मॅम इतले धैर्यान सांगून आनी मुख्य म्हळ्यार तो पाप वीक दिसता ताका खावच्या पिवच्या घालात आनी कले खायनीशें दिसता आनी तांकां जाय आशिल्लें आमी पोटभर खावयलें कितें खावचें जायना पण लगेच ऑपरेशन केलें आनी बरें सुद्दां जालें बरें जालें खंय आमगेलें घर अचानक उदकां बंद जालें त्या शेजारच्यान पाप ड्रम भरून उदक आपण एकलोच आपल्या कडेन उदक लागता म्हणून भावनान म्हाका दिलें हें घे म्हळ्यार असले नमुन्याचे प्रेम जे प्रेम दुसऱ्यां बद्दल आदर दुसऱ्यांक हेल्प करची वृत्ती तो खरो महंत तशी आसता हां अभिनय नुस्तें करची न्हय आनी तसल्यान कशें आसता ताका स्वताक काम करची संवय आसता तो व्यासंगी आसता व्यासंगी म्हळ्यार कल्लें प्रचंड ताका हें आसता कल म्हणटा ती उत्साह आसता बबलिंग विथ एन्थुजियाजम म्हणटात न्ही तशें आसता त्या महंताने म्हळ्यार जो लिडर बॉर्न लिडर जाता समर्थ हांगेल महंत समर्थ स्वता तशें आशिल्ले बॉर्न बबलिंग विथ एन्थुजियाजम उत्साही म्हळ्यार कितलें सकाळी 4 घंटे उठून 4 ते 6 स्वता थोडी काम केली 6 घंटे ते 1200 2 तास सूर्यनमस्कार सतत घालताले कडे इतले उदकांत राबून गायत्री अनुष्ठान करताले ताजे नंतर सतत राम नाम दनपारताय 12 घंटे जाय करताले आनी नंतर भिक्षा मागून हाडची आनी भिक्षा सुद्दां मागून ते सगळें ते चरित्र फुल्ल सांगूक आतां वेळ ना पण हें कशी हो तांकां स्वानुभव आसा तांणी हें हेल्थ वेल्थ नाना नमुन्याचे श्री म्हळ्यार लक्ष्मी म्हणटात ती लक्ष्मी किंवा धन म्हळ्यार फक्त पयस आसना फक्त नॉट 2000 रुपया नॉट कशें कॅन्सल करूंक सांगलें ताका वय की न्ही तशी जाता पण हें जें आमलें धन आसा तें कोणें लुटून व्हरूंक शकना हें दैवी धन तें तशें जावंक का म्हूण हां ताजे खातीर कल करता तो व्यासंगी आसता
म्हळ्यार सान्न चेडवांक उत्साह ताज्यांत आसता नवीन नवीन कलकल शिक्का म्हणले आनंदी सान चेडू कशी आनंदी असतात न्ही तशी आणि विवेकय आसता म्हळ्यार योग्य विचार करचे तितलें ताका हें आसता उत्कट आसता उत्कटता म्हळ्यार थट्ट करून उठायलो कामां लागलो अशी एक नमशे आलस न्ही कंड्री केलें जालें आतां वचकावें थोड्या वेळान वचुलें जालें अशी न्ही आत्ता गरज आसा ताबडतोब धांवन येतलो कोणाकय पावच्याक तसो जहो असो आनी सान्न चेडवां कशी प्रत्यक्ष अनुभव घेवन ज्ञान घेतात खरें म्हळ्यार ज्ञान म्हळ्यार अनुभव म्हळ्यार कसलें आतां सान चेडवांक कसलें खेळणी दियात तुमी एक सान अशी टॉय दिलें तर ते कल करता ती पयलीं तोंडा लावन पळयतात पयलीं तोंडा लायतात हां कड्डेरी अशी अशी हालोवन पळयतात आवाज येता की म्हूण अशें करून उडयता ती ढम्म करून आवाज येता की म्हूण हां कडेन दिसता कशी दोळ्या मुखार तें पळयतात वास घेता ती आनी दे एन्जॉय एवरी सगळो अनुभव ह्या ना पडे तांतूंत मागीर तांगे चॉयस आसता खंयची खेळणी तांकां आवडटा खंयची आवडना काण उडयता ती दे डोंट बॉदर ते फुट्ट की कल जाता म्हण ना सान्न चेडवांगेले निरागसपणा ती निरागसता महंतांत आसता निरागस म्हळ्यार निर्गुण परब्रह्मा लागीं वच भोबर गुण आमी सान जावंका थेंबूट जावंका त्या सागरांत महासागरांत आमकां एक जावचें आसा तावळी थेंबो जाले शिवाय आमकां तें जावचें जायना तर तें कशें जावचें तेंवें तांणी सांगलें हां दुश्ट प्रवृत्तीची जर मनुष्य मेळ्ळे तरी हान निकल करता सत्प्रवृत्त मनुष्याने उत्तम तांगेल एक संघटन उबरं करूंका दुष्ट लोकांगेल कशी संघटन आस की फट्टी उलयतल्या दांबीक लोकांगेली तशी सत्प्रवृत्त मनशांगेल सुद्दां एक संघटना क्वायटली करता तांचे गाजावाज करता म्हणना ते बर्ड्स ऑफ हाजे सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर खंय तशी आमकां पळयल्यार आमगलवारी आनी मस्त मनुश्य आसतात तांतले आपोआप दोस्ती जाता वेवलेन्स जुळटात हां आनी ते सगळ्यांक अध्यात्मीक बेस आसता म्हळ्या खातीर हरिकथा निरूपण आनी राजकारण म्हळ्यार कसलें आध्यात्मीक क्षेत्र असो भौतीक क्षेत्र असो बुद्धीवाद राजकारण म्हळ्यार बुद्धीवाद कस लावन पळोवचें संत तुकाराम संत आशिल्ले जाल्यार बकऱ्याक बळी दिताले खंय की ते वचून बकऱ्याक बाजू केले आनी मागीर नाल्यार देव कोपतलो म्हूण ताका रगत जाय त्या देवीक हां तर मगल रगत देत मान अशें करून राबलो मगल मान कापपा तिणें इतलें धैर्य सत्य करच्याक धैर्य लागता आनी तें खंयच्यान येता अध्यात्मिकाच्यान आनी त्या वेळार तांणी समजावन सांगलें राजकारण म्हळ्यार कसलें अशी करून खंयचोय देव पावना खंयचोय दुसऱ्यांक तळतळाट कर न्हू खंयचोय देव आमकां पावना कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल्यान जो देव आसा तोच देव तांगेल्यानूय आसा तर तांकां मारलें तांकां त्रास दिलो तांकां आनी कसलें केल्यार ताजें दुख्ख आमकां पयलीं जाता आमकां ताजो त्रास जास्त जाता हाजें महत्व आनी ताजे खातीर हरिकथा आयकुंका नाना नमुन्याचे सगूण रुपाचे हें नाम घेवचें नामाने मायंड बदलता एक 5 मिनटां जरी पॉझिटीव थिंक करून देवा नामस्मरण केल्यार इतलें शुद्धीकरण जाता की येवची बॉडी सेल्स सुद्दां हेल्दी येतात आनी मनशाक आयुश्यय वाडटा आनी नुस्तें आयुश्य न्ही हेल्दी आयुश्य वाडटा यंग एट हार्ट तर बरें असले वेळार कोणें दुश्ट प्रवृत्तीची मनुश्य मेळ्ळी बा तरी कल करचें तांकां धिडकान घालचें ना तांकांय समजावचें पळोवचें आनी जर समज न्ही ती हां तरी हगूर तांतले थंय दूर वचचें तांकां वचूं दिवचें तुमकां पडटना न्हू ठीक आसा जाल्यार लोकसंग्रह करतना आमी आमगो संग्रह करतना हे उपटसुंबे मध्यस्थ न्हय हें कळची चातुर्य त्या महंतान त्या लिडरांत आसता आनी कोणागेले मिंद जावची ना पयशे मागचे ना मेहनत मागची पण पयशे मागचे ना लोकाधीन लोकांनी म्हणलें आयकुचें ना आनी मागीर अनुकूल हें आयलें थोडें की नाम घेत काम कशें करचें हें शिकोवंका भजन म्हळ्यार कसलें हें शिकोवंका भगवत भजन वाडोवंका आध्यात्मीक नेत्या लागीं राजहंसावर विवेक आसता
आणि चातक पक्षागेल उत्कट असता. राजहंसाल राजहंस कल करता नीर क्षीर न्याय ताका दूध पिवच्या दिल्यारी तान प्युअर दूध तो ताण घेता आणि उद्दा तशी सोडता. त्यांनी ती परमहंस म्हणतात, गुरूंक परमहंस म्हणतात. कलम्यात तांगेल्याक तो नीर क्षीर न्याय असता. तशी महंताल्यागी तें असता, ताजो विवेक असता. खंयची सार, खंयची असार, खंयचो प्युअर आत्मा, खंयचे अनात्म जड, हां त्याप्रमाणे. आणि चातक पक्षी कशी उत्कटतेने वाट पळयता. कोणाला मेघ येऊन आता पावस पडतलो, स्वाती नक्षत्रात पावसात जाऊन का हे पावसा उद्दाक मात्र पिवचे असता का चोनचे शें करून वाट पळयता. तशी मगल गुरु म्हाका केन्ना अमृत दितले श्रवण भक्ती वाट पळयता. आमगल मन सुद्दां चातक पक्षी जावं का. तर बुद्धिवादी मनुष्याक विवेक जर ताल्ले आस, आत्मानात्म विवेक, सार खंयचें, असार खंयचें, तथ्य खंयचें, खंयचें फट्टी आस, खंयचें सत्य आस हें कळतं कोणाक, खंयचें नाशिवंत आस, खंयचें अविनाशी आस. हे विवेका बळाचेरी जर ताणें एकांतान थोड वेळ वचुलो, तावळ सांगिल वारी सदासेवी आरण्य तारुण्य काळी, तर सान दवरून समर्थान हे स्वता केले. आणि मुख्य म्हळ्यार एकांतान साधन करून आत्मस्थिती, आपणागेली आत्मस्थिती सुधारची. परिस्थिती असता, मनस्थिती असता आणि तिसरी आत्मस्थिती असता. ती आत्मस्थिती बरी करून एकांतांत राबून ती आम्ही प्राप्त करून घेवच्याक शिकता. तोच महंतू आणि तो महंतू सगळ्यांक भोव बरें हें करता. कशी सगळ्यांक मदत करता आणि समाजाची उन्नती असल्या मिती जाता. आणि आमगेल्या हातून जावं का, आमगेल्या आतां देशांत त्या वेळा परिस्थिती अशी तिची ताजे पेक्षा वायट परिस्थिती आयल्या गोत्तस. तावळ असले महंत आमकां जायत न्हय की नुस्तें काम आखले ह्या नाशिल्लें आमकां नेते जायती, सगळ्यांक लुबाडून खावतले, तशी नाका ती. लोकांल्या हातान टॅक्स घेवचें जाल्यार ते टॅक्साच विनियोग कशें जाता हें बुद्धिवाद तें पळयतले आसले. देवादेन आमकां मेळ्ळा आतां एक लिडर, ताका आमी साथ तरी दिवंका. आतां आमी हें वाचच्या समाज षष्ठ हे कलें दशक 19. श्रीराम परमार्थी आणि विवेकी, त्याचे करणे माने लोकी. विवेकी म्हळ्यार हांगले डोळस, अंधश्रद्धी नाही. अंधश्रद्धा हांग मन्नत मान लिया, उधर मन्नत मांग लिया. म्हाका एक सांगताली मेरे पोते को ऐसा हो गया, ये रोग हो गया है, मैं कौन से मंदिर में जाके मन्नत मांगती हूँ. पण ते मन्नत पूर्ण करू काणी वच्चे घार बसून मन्नत मागची तांचे खातीर. हांव म्हळ्यार तुका भूक लागली आनी हांव जेवतां, तुगेलें पोट भरतवें, तू स्वता प्रार्थना करने. हांकां पयशे दिवन नेमल्याक प्रार्थना करूंक, तांकां पयशे दिवन हें करून दवरलें, तेवे करत, पण तू स्वता सुद्दां प्रार्थना करी, स्वता करका. परमार्थी आणि विवेकी म्हळ्यार डोळस, त्याचे करणे माने लोकी. तो जे वागता पळय लोकांक पसंत येता. का जे विवर चुकी पडोच नेदी. म्हळ्यार सूक्ष्म विचार करून ते चुकी कले करना तिची, बरोबर करतात काम. जो संदेह वाटे जना तो कदापि करिना. थोड हान तू जर ताका दिसले संदेश बरोबर ना म्हळ्यार परीक्षा केल्या शिवाय तो ते लोकां जानागल मुखार दवरना. जशी क्वॉलिटी कंट्रोल म्हण आसता खंयचे हातून, तातूंत मस्त प्रॉडक्ट रिजेक्ट जाता. तशें हागल कले जर प्लॅन्स असले, प्रत्येक प्लॅन सेल्फ सफिशियंट आसता, इकॉनॉमिकली वायेबल, टेक्निकली फिजिबल आणि टायम शेड्युलान जातले तसले आसका. आणि कोणाकय ताजे फायद आसका. कले शस्त्र बनवचे हे न्हय. शस्त्र म्हळ्यार दुसऱ्यांक हाजे खातीर देशा खातीर बनयल्या खबर विंगडी, पण लोकांक मारूक किंवा ह्या खातीर तसलें न्हय. तर लोकांक बरं जावचे खातीर कलकल करचें. जो संदेह वाटे जना तो कदापि करिना. आदि अंत अनुमान आणून सोडी. म्हळ्यार हात जे रिपरकेशन्स कल जातले, सूर करतना कल डिफिकल्टी जातल्यो आणि शेवटी कल जातले, हें सगळें तागेल पयलून प्लॅनिंग आसता. आणि तो जानांकय तशी शिकयता, भिवनाका ती. पळय वतना
हे येतल तुमकां वाटते न्ही अमूक अमूक मेळटलें ही डिफिकल्टी येतली ती डिफिकल्टी आल्यार अशी सॉल्व करची अशी आल्यार अशी सॉल्व करची समज सांगता आनी तेमी ती तागत सांगा ती वाटचाल करची म्हळ्यार एक प्लेजंट जर्नी आसता वाटचाल म्हळ्यार ताका बोटां दोन चमकूंक काय म्हण न्ही आमी स्वतंत्र आमकां दिलेलें काम करचें पण मार्गदर्शन तागलें आनी तो स्वता कशें आसता स्वता निस्पृह अशें ना जो स्वता निस्पृह आसता म्हळ्यार निरपेक्ष आसता हांगा ताणें सांगलें स्वता जो निस्पृह ना त्याचे बोलण्याची माने ना कठीण आहे जनार्दना राजी राखणे जो स्वता निरपेक्ष आसना केन्ना ना केन्ना पुणी ताका पित्तळ उगड पडटा पित्तळ उगड पडटा म्हळ्यार केन्ना पुणी तागेली अपेक्षा आसता तिची कांय ना जाल्यार एक गरीबा मदत केली बा यो मगल घारा फुकट काम करीन तशें केलें पुणी करून घेवचें घरचें काम करून घेवचें मगल फर्निचर करून दी मगल हें करून दी अशी पयशे घेवचे ना ती कले म्हळ्यार तो कमिटीचेर आसा न्ही ताका फायदो जाता म्हणून अशी पित्तळ उगडी पडटा कठीण आहे जनार्दना राजी राखणे थोडे वेळ लोक करता ती कड्डे तांकां कोणें हें करना ती आनी तो ताका इलेक्ट जर जायना जाल्यार ताका कोणें सुणें सुणें डुंकून पळयना कडेन तशें जाता व्हेरेज खरो जो नेत आसा ताका तशें न्ही तरी आतां हांगेले जे निस्पृह आसना ती जे म्हळ्यार लोकांक फसयतले गुरू म्हणून घेतले आसा ती ते कशें करता ती ताज्याक दिल्या कोणी दाटून उपदेश देती यो 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 हांव सांग तुका कल करची म्हणून आमगेल्या ऑफिसान तेका आसतालो युनियन लिडर म्हणून घेतालो स्वताक कोणें नवीन क्लार्क दिताले वचून बसचें तुका कसले प्रॉब्लेम असले म्हाका सांग 2-3 दिवस जाले वचून बसलो आसताले ना म्हाका कसलो प्रॉब्लेम ना 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 कसलो तरी आसतलो पळय अरे तुगेलें काम सोड तूं ताका वचून ताका प्रॉब्लेम ना म्हणटा ताका ना ना आसतलें म्हणून कामांत खोड घालचो ताका व्हेले कावंटरार बसयलें ताका हांव कावंटरार बसयलें म्हळ्यार कस्टमर्सा लायन लागता थंय उठोवच्याकच जायना तुगेलें काम तूं करी ताल्या वचना तसले कोणी दाटून उपदेश देती कोणी मध्यावर्ती घालिती ते सहजची हळू पडती लालचीने लालच वाढता वत तांकां लोकांले तांकां पयस मेळू लागले आनी खाल्ले आनी शेवटी जेलां वचून बसतात आनी जेलां वचून बसता ती तरी निर्लज्ज परत हाक इलेक्शनार राबता ती रिजायन करता म्हणटा ती परत जॉयन जातात कल नमने रेजिग्नेशन म्हणून म्हाका कांय कळना बा जयास सांगावा विवेक तोची जाणावा प्रतिकुंचक म्हळ्यार प्रतिकूल कोणा विवेक सांगू वतात की तोची प्रतिकूल जाता पुढे पुढे नासक कारभार होतो म्हळ्यार असले जर फट्टी जर महंत म्हणून घेतले लिडर्स आशिल्ले तो जर कोणाक बळजबरीन कले हें करूं लागलो ते सगळे लोक मुखार मुखार ताका प्रतिकूल जातात हाका केन्ना निकळावे द म्हणून वाट पळयतात भावास भाऊ उपदेश देती कोणें आयकना जाल्यार पुढे पुढे होते फजिती ओळखीच्या लोकात महंती मांडूची नाही तेमी ती नाल तरी गोतच न्ही आमकां पिकता तिथे विकत नाही म्हण एक हें आसता खंय पिकता खंयची घरां तूं कोणें अशें हें करता ती तांगेले घरच्यांक ताजी किंमत जास्ती आसना कळ्ळें म्हळ्यार अतिपरिचयात अवज्ञा अरे ही कल सांगतली अशी भायले लोक गमटेकून आयकतात पण घरच्यांक तितली मनांत येना म्हळ्यार आयकूंक काय म्हणून दिसना किंवा दिशील तरके तांतकले नेमीच आसन अशें जाता ताजें आचरण कर काय म्हणून मनांत येना तशें भावास भाऊ उपदेश देती पुढे पुढे होते फजिती ओळखीच्या लोकात महंती मांडूची नाही पहिले दिसे परी नासे विवेकी मान्य करीती कैसे अविवेकी ते जैसे तैसे मिळती तेथे पहिले दिसे तरी नासे म्हळ्यार कळ्ळें पहिले तांगेले मस्त थाटमाट दिसता कोण जे फट्टी असतात ते फ्रॉड्स तशी पहिले जोर थाटमाट दाखयता ती मदत केलशी दाखयता ती जाल्यार कड्डेरी तांगेले उत्साह टिकना तितलो कल्लो हो केन्ना येवन विचारता मागीर गुर्तू दाखयना ती अशें जाता आनी हें खरे विवेकी जे शिश्य आसत न्ही ते बरोबर जाणटा ती असल्या लोकांक आनी तांकां तें मान्य जायना तेमी पयलीं धरून जो थाटमाट करता की तांकां विवेकी लोकांक तागेले वागणूक पसंत पडना तेमी ती तो तांगेले थाट थंय टिकनाची अविचारी लोक आसता ती तांकां पाप कले गती ना म्हणून चिकटून राबतात म्हळ्यार तांकां स्वता कले मात तेंचे आसना पूण ते खिचून राबतात कल्ले कर नासन कले फुडें मेळटा जाल्यार जे विवेकी आसता ती तांकां विवेकी महंताक कशी ओळखचें हें कळटा आनी
तागल कास धरली की स्वप्रयत्नान कशी मुखार येवचें हें कळटा. तेमी ती थंय आनी म्हणून ते सांगता ती की पहिले दिसे परी नासे विवेकी मान्य करी ती कैसे. एकल्याक धरलो पण तागल कलेस धड ना म्हूण कळलें. अविवेकी ते जैसे तैसे मिळती तेथे. भ्रतार शिष्य स्त्री गुरु हां कोणें मेळना ती, कोणें शिष्यच मेळ्ळी ती. तर बामणाकच शिष्य केले आनी ताका सगळें सांगता बसले. कोणें आयकना. हा ही फटकाळ विचारू. नाना भ्रष्टाकारी प्रकारू तैसाची आहे. आपणा गेल्या लोकांक मुखारी एक एक कडेन हांव पळयलें, एक एक दुकानान न्हय मस्त गर्दी दिसता, कस्टमर सांगले आनी अगदी हें केलें तें केलें, हें घेतिल्वर करता ती तें घेतिल्वर करता. कडेन पळयल्यार म्हाका कळलें हें पळोवन अरे बरें आसतलें म्हूण हांव एक कलकी घेतलें. पळयल्यार फसली, ताजी क्वॉलिटी एकदम बेकार, पयशे फुकट गेले. आनी कड्डेर वचून पळयल्यार कशी फसयलें म्हूण तो मालक दुकानाचो आनी ते जमलेले सो कॉल्ड कस्टमर्स एकमेकांक हें करता ती अरे वा कशें फसयलें म्हूण. म्हळ्यार सगळें तांगेलें अशी हेंच आसता. कल म्हणटात ताका तांगेले एक सगळ्यांगेल वट्टू मेळ तांगेलो तो प्लॅनच आसता. कळ्ळें. तर प्रगट विवेक बोलेना झाका तापा करी जना. ताका विवेक आसनाची आनी तेमी ती थाप मारता बसचे इतलें मात्र. मुख्य निश्चय अनुमाना आणूच नेदी. मुख्य तुका कल्ल विकचेस हेंची गोत आसना. कल्ल विकचेस हें तरी गोत आसता. एक कले तरी हाजे कले अमूक एक कंपनी प्रॉडक्ट्स विकू आयला. विकू म्हणून ताजी रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आय कार्ड घेतल्या आनी भितर वचून एका डॉक्टराल्या वचून विंगड होमिओपॅथीक काडलें. तर तो डॉक्टर पयलीं ताका घालयतलो बरो डॉक्टर असले. तूं आयलं कल म्हणून रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आनी दिता कल्ल्या म्हणून. तशें करचें ना. बुधवण डॉक्टर असल्यार तशें करतलो. हुकी सारिका भरी बरे. तुमगेले मूडच असल्यार तुमी विवेक सांगतले. विवेक सांगता न धरे. विवेक सांगूक कळना म्हळ्यार हा स्वताकच ना. दूरदृष्टीचे पुरे साधू नव्हे ती. दूरदृष्टी ना. तेमी ती महंत खऱ्या महंतान कल करका कोणास काहीच न मागावे. भगवत भजन वाढवावे. भगवत भजन हान तूं सगळे नमुन्या भजन येता. भजनम भक्ती म्हळ्यार नामस्मरण भक्ती, भजनम भक्ती, श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती हें तर येताची. जाल्यार भजनम भक्ती, भागो भक्ती सर्वांत तोच परमेश्वर आसा. तुमगेल आमी ह्या सोसायटीचे भाग आसत. हांव आसत तशी तुवें आसत. तुज्यातूय तोच देव आसत हें पळोवचें. भागो भक्ती त्या देवाल्याक मगेल भितर देवाल्याक हांवें नातें जोडसूं न्हू जाल्यार संवाद सोडचो. कडेरी भंजनम भक्ती वायट गूण आसत ते सोडचे. दुसऱ्यांक दोश पळोवचे ना. इग्नोर आनी गूण मात्र टिपचे. आनी कळ्ळें. भज सेवाया. भज ही भक्ती म्हळ्यार सेवा ही एक भक्ती आसत. सेवा तांगेल गुणांचें सेवन करचें म्हळ्यार सेवा. आनी हें सेवा करची आनी सेवनय करचें. भगवत भजन वाढवावे. विवेक बळे जन लावावे भजना कडे. ही सगळी भक्ती कशी करची हें विवेकाने त्या महंताल्याक शिकून घेवन आनी महंताने सगळे जानाक तशी चॅनलायज करता. परांतर रक्षायाची कामे बहुत कठीण विवेक वर्मे. विवेक वर्म म्हळ्यार कले सोंपें आसना. विवेकान विचार करून हें करचें. स्व इच्छेने स्वधर्मे लोक राहाटी. आपण तुरुक गुरु केला शिष्य चांभार मेळविला. नीच यातीने नासला समुदाव. थांगा जो असं तुरुक गुरु केला शिष्य चांभार मेळविला. चांभार हें तें नीच याती म्हळ्यार हाडणे ह्यो एक मनाचे वस्त आसत. शुद्रा वारी वागता मनुष्य ब्राह्मण आशिल्लो की तो शुद्रच तें लक्षात दवरता. आनी आमी वेळेक सगळीं कामां करूं शिकता दिवसाक. महंत तें करता. दिवसा उठल्यार व्यायाम करचे. कोणा म्हळ्यार क्षत्रिया प्रमाणे हें हेल्थ सांबाळचें जें समर्थांनी केल्लें तें. भगवत भजन करूनचें आनी स्वता करचें. चिंतन मनन करचें, साधन करची. तें ब्राह्मणत्व म्हणून जालें. हें क्षत्रियत्व म्हणून जालें. कडे पोटा पाण्याक कले जाय म्हणना पडे काम करची. ग्रहस्थांक गेल तरी हें सगळें करका लागता. काम करका लागता त्या वेळार वैश्य जाता ती. आनी घरचें काम कोण करचें.
तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा घर का पाणी के. तशी घरचे खंयचे टॉयलेट साफ करचे असले आमच्या घरचे आम्ही साफ करता. घर चेंज केल्या का आम्ही माताजी गोतस ती हांगा खंय कन्ननगड थंय स्वामीजी हें करता स्वाध्याय चाल आसता. जर माताजी थंय पब्लीक टॉयलेट्स फिनायल घालून स्वता ब्रशान घासताली. ही खरी माता हांव सुद्धी. आणि अतिथी देवो भव ते तिगल रक्तान भिनलेले जे लोक येवन राबता ती 4 दिवस कुळार बघूक तावळ तांक सम कुळाराची आदरातिथ्य दिवंका. आणि कुळारा आदरातिथ्य खंय एक तर पोटान थांग वता म्हळ्यार बरें तांकां खावच्या घालचें स्वच्छ आणि असले सुख सोयी तांकां ज्यो आवश्यक आसा प्रत्येकाक हांतुळच्या पांगुरच्या मेळ्ळ्या की ना टॉयलेट स्वच्छ की ना हाची सगळी वेवस्था पळोवची हे सगळे करताली. तर ती खंयची असो तिक सुद्दां लोकांनी नांव दवरली तांकां माताजीक कोणें तिक सुद्दां सोडली. आणि मुसलमान सुद्दां तशी मुसलमान गुरू केले. मुसलमान म्हळ्यार केले मुसलमान वृत्तीचो एको देव. त्या दीस एक हे येयले संवाद तुमगेल मात्र देव म्हळ्यार तुमगेल आमगेल एक देव आमी ताका भजता ती बाकी सगळे काफीर खंयतात कळ्ळें. असो तुम्ही कितले तुम्ही फातरांक पुजता ती हाक पुजता ती झाडांगल पूज करता ती आणि कलकल्याक पूज करना तुम्ही सगळ्यांगल पूज करता ती. हां तर कल्याक तशें करता ती. तर तो जो हिंदू आशिल्लो तांणी सांगलें आमी तुमी एक हांतू देव आसा बाकीच्यान देवूच ना. तर आमी अशें मानतात की सगळ्यांतू तो परमेश्वर सगळ्यांतू तुमच्यांतूय आसा. तूं मुस्लीम म्हणटा तुमच्यान सुद्दां देव आसा आमच्यांतूय देव आसा. झाडां तूं पानां तूं हवेन तूं सगळे कडेन तो परमेश्वर भरला. त्यामीत आमी सगळ्यांक पांय पडटा ती सगळ्यांक आमी मानता ती अशें सांगलें. तर हे ब्राह्मणत्व. हां तर तुरुक म्हळ्यार मुसलमान वृत्तीचो गुरू कोर नये तो समजा केल्लो आपण तुरुक गुरू केला शिष्य चांभार मेळविला नीच यातीने नासला समुदाव म्हळ्यार मनाची ही नीच याती मनाची अवस्था नीच. हां ताच बदलाक ब्राह्मण मंडळ्या मेळवाव्या भक्त मंडळ्या मानाव्या संत मंडळ्या शोधाव्या भूमंडळी उत्कट भव्यतेची घ्यावे. हांगा एक एक समर्थ हांगेले एक हें आसा न्ही आदगत अशो तांगेली जी उत्तर आसा ती तांगेली जी उक्ती आसा ती बरयली ती नित्य तांगेल वाक्य जगल्यार पुरो आमी तांगेल वाक्य पाठ करून ती जगता ती तांगेल हें वाक्य अगदी म्हाका आवडटा. उत्कट भव्यतेची घ्यावे मळमळीत अवघेची टाकावे निस्पृहपणे विख्यात व्हावे भूमंडळी. हें अशें जावचें कल कोरका अक्षर बरे वाचणे बरे अर्थांतर सांगणे बरे गाणे नाचणे अवघेची बरे पाठांतरे जाई दीक्षा बरी मित्री म्हळ्यार मैत्री तीक्ष्ण बुद्धी राजकारणी बरी आपण आज राखे नाना परी स्वताक तो सांभाळ घेता जाल्यार अलिप्तपणे कशी पाय माझा मोकळा खेळ रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा. सगळ्यांत गुंता जाल्यार तागेलो अभिमन्यू जावच्या दिना ताका भायर येवची कला शिकून कडे तो भितर रिकता तें पयलीं शिकून घेता हो बुद्धीवादू चक्रव्यूह आसा न्हय भितर रिकची कशी पूण कळटा भायर येवची कशी भितर कोण कोण आसा ती हाजो विचार करता. आपण आज राखे नाना परीपणी अलिप्तपणे खंयच्यान शिरकूंच ना आणि अलिप्तपण खंयच्यान येता नामस्मरणाचे तेल लायल्यार मनाक तो खंय शिरकना अलगद भायर पडटा. चिकूची बी आसता न्ही चिकू फुटयल्यार बी आपे तोग पडटा अखंड कल्ले ताका हात लागना. तशी नारळ गुडगुड नारळ म्हणटा ते नारळ थंय आसता तांकां थोडेशें उदकय आसता आनी बरें खोबरें आसता दाटची. हां जाल्यार तें दीस वता भितरल्यान तो नाल्ल सुकतो वता आनी त्या हाक चिकटलेलो आसा न्ही तो मोकळो जाता फुटल की ते हें विंगड जाता कवच आनी नाल्ल मात्र भायर येता. अशी तशी आमी देह दवरतना आमगेर कसलें
लिप्त जावन लेपाच म्हणटात, लेपाचे उपास आशिल्ले न्ही, लेपाच खावचे ना म्हण. आतां लेपाच खावचे ना म्हळ्यार शीत जेवचें ना, हें जेवचें ना असलें सगळें न्ही. मनान लेपाच खावचें ना, खंय इनवॉल्व जावन हें जावचें ना, एन्टेंगल जावचें ना. गेट इनवॉल्ड, यू हॅव टू गेट इनवॉल्ड इन एवरीथींग, बट डोंट गेट एन्टेंगल्ड. जाणटींत पडची ना. अखंड हरिकथेचा छंदू, सकळास लागे नाम वेधू, प्रगट जयाचा प्रबोधू सूर्य जैसा. अगदी कॉन्फिडेंटली तो सगळ्यांक हें करता, सूर्यावत गायड करता. तागेलें मार्गदर्शन म्हळ्यार तो येवचे भितर लक्कन प्रकाश पडटा. आनी एक वाक्य उलयल्यार पुरो. हांगा समर्थान एक्क वाक्य कल सांगल्या, उत्कट भव्यतेची घ्यावे, मळमळीत अवघेची टाकावे, निस्पृहपणे विख्यात व्हावे भूमंडळी. तशीची आपणास राखे नाना परी अलिप्तपणे, दुर्जनासी राखो जाणे, सज्जनासी निववू जाणे, सकळांचे मनीचे जाणे ज्याचे त्यापरी. संगतीने मनुष्य पालटे, उत्तम गुण तत्काळ उठे. सत्संगान हेकल जाता, मनुष्य तरी हें जाताच, पण तागल भितरले उत्तम गुण भायर पडटात. आणि अखंड अभ्यासी लगटे समुदाव. अखंड त्या उत्तम गुणाचो अभ्यास केल्यार समुदाय आपोआप तुमकां येवन किचून बसता, म्हाका शिकयाती म्हूण. आणि असलो हो महंत जो आसा तागल बेजार म्हूण येना. जेथे तेथे नित्य नवा, जनासी वाटे हा असावा. परंतु लालचीचा गोवा पडोच नेली. तो थंय हें जायना, म्हळ्यार आकर्शीत जावन थंयच चिकटून राबना. लोक आतां म्हाका मान दिवच्या लागले, हांव तितलो व्हड जालो, म्हळ्यार हें ताका चिकटना. थंय सगळें केल्लें तांतुल्याच एकाक महंत करता तो शिकोवन. आनी हांकां ह्या जाणांक सगळ्यांक सांबाळी, हांव चिके वचून येता म्हणून. आनी कोणाक कळचे पयलें म्हळ्यार लोक ताका वचूं नाका म्हणून म्हणटले म्हणून फालफाल्या रुटान वत्तर रावताले समर्थ. खंय वत्ताले ते सांगताले, खंय वता तें सांगूं नये, आनी खंय वता म्हणून सांगल्यार थंय वचूं नये म्हणून. विंगडा कडेन वचका, नाल्यार आपणाक सोदून येता ती. तशी उत्कट भक्ती, उत्कट ज्ञान, उत्कट चातुर्य, उत्कट भजन, उत्कट योग अनुष्ठान ठाई ठाई, उत्कट निस्पृहता धरिली, त्याची कीर्ती दिगंत फाकली. उत्कट भक्तीने निवाली जनमंडळी, जनमंडळी मन शांत जाल्या, भक्तीने निवांत तृप्त जाली. तृप्ती जी येता लोकांक दाखोवच्या जायना, दाखोवचे खातीर आसनाची. समाधान एक नमुन्याचे, काही एक उत्कटे विन कसले तरी एक्सेलंट जावंका. एक मनुष्याक अष्टावधानी म्हणटात. प्रति एकांत तो ही एक्सेल्स. स्पोर्ट्सान बुदवंत आनी खंयचे अभ्यासान बुदवंत, काही चेडूं आसतात सगळ्याक तूं खंयचे कलेन तूं कोमटे फ्लूट वाजयता, वाद्य वाजयता, बरी पद म्हणटा, एथलेट चॅम्पियन, सगळे नमुन्याचे. तरी पण एक तरी आमच्यात एकपणी अशी शिकले तरी उत्कट एक आसका, वेर वी कॅन एक्सेल. ठीक आसा, सगळ्यांक नाही जाल्यार एक पुडी आसका, ताजे शिवाय तुमकां कीर्ती मेळना. हांगा तांणी टॉंट मारला की एकपणी तुमच्यान कलेपणी पाम मुलाखती, ना जाल्यार कीर्ती कदापि नवे जाण. म्हळ्यार जे अशी लोकांक फसयता फिरतात तांतल्या कल्लेच ना. उसनी कीर्ती जास्ती काळ टिकना. उगेच वणवण हिंडोन काय होते, अरे नाही देहाचा भरवसा, केव्हा सरेल वयसा, प्रसंग पडेल कैचा कोण जाणे. या कारणे सावधान असावे. आणि आपणा झेप्पना, व्याप इतलोच करका ताजो ताप जाऊ नये, ताजे वयर व्याप करू नये. या कारणे सावधान असावे, जितुके होईल तितुके करावे, भगवत कीर्तीने भरावे भूमंडळ. कळलं? तर आपणास जे जे अनुकूल ते ते करावे तत्काळ, होईना त्यास निवळ विवेक उमजावा. विवेक करका, जे आपणा मी जायना अनुकूल असेल सगळे जाण करतात, जाल्यार जेन्ना प्रतिकूल परिस्थिती असता, परिस्थिती म्हळ्यार अशी येता, धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं खंय, तशी जाता. तसले वेळार विवेक करका. कळलं? विवेक. तर विवेकामध्ये सापडेना ऐसे तो काहीच असेना. विवेक केल्यार तुमकां प्रॉब्लेमाचे सोल्युशन मेळना अशें केन्नाय जायना. विवेकी मनशाक प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन मेळटा. एकांतान बसून करका. म्हणूची समर्थांनी जेन्ना तो हो आयलो अफजल खान येता आशिल्लो, तांणी एक लेटर पेटयल्लें आनी ताजें हें आशिल्लें,
विजापूरचा सरदार निघाला आहे, एकांती बैसोनी इष्ट योजना करावी. हो मेसेज आद्य अक्षर गोळ केल्यारी विजापूरचा सरदार निघाला आहे तिथं जाताले आणि लास्ट लाईन कल आशिल्ली एकांती बैसोनी इष्ट योजना करावी. आणि त्यावेळी नरदेह इतलं महत्वाचं असं सगळं आध्यात्मिक मेसेज बरेलवारी सहज मनुष्यातच दिसताले. पण त्या शिवाजी त्या कळतल शिष्य तशी आशिल्ले त्यामी तांकां तें कळलें. एकांती विवाह हे अखंड तजविजा चालना जेथे पाहता काय उणे तेथे एकांते वीण प्राणियांते बुद्धी कैची म्हणून एकांत करता. म्हणून त्यावेळे सदा सेवी जो आरण्य तारुण्य काळी तारुण्यात असतन दोरनो जो एकांत प्रिय असो आणि तो विवेक एकांतान बैसून शिकता. तरी काय उणे तेथे बुद्धी प्राणी आते बुद्धी कैची एकांती विणे प्राणी आते बुद्धी कैची एकांती विवेक करावा आत्माराम ओळखावा येथून तेथवरी गोवा काहीच नाही. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे बुद्धिवाद निरूपण नाम समास षष्ठ श्रीराम. आता चौथे सातवं समास तशीच असं राज्यांची चिकेची आणि हे ते आमी पळोवया पटकन. यत्न आता हें करचे खातीर कसले मुख्य जाय यत्न निरूपण म्हळ्यार प्रयत्न करता ती. आयचे युग इतलें वायट जाल्या. तो हाजे बरयतल्यान सांगल्या की आयच्या युगाच वैशिश्ट्य म्हळ्यार आज अज्ञानी जे लोक असतात न्ही ते जास्तीच उद्धट जाले. स्वता अज्ञानी असत त्या तरी मान ना तिची वयर आनी दुसऱ्यांकच कमी लागतात. आपण भोव बुजवन म्हण लागतात उद्धट उर्मट जाले ती. मागशीपणी कोण अज्ञानी आशिल्ले मान्य तरी करताले आपणाक कळना. आतां तशें न्ही कले कळना तिल्यांक जास्ती उर्मटपणा उद्धटपणा. आज अज्ञानी मनशाक कले सांगू जातले सांगची सोय वरनी आमकां. अज्ञानी मनशाक क्रियाशीलता आणि तो अज्ञानी आशिल्ली ती समताक करूंक कळना जाल्यार दुसऱ्यान सांगील शिकना आणि शिकची इच्छा येना कल्या म्हळ्यार शिक कोण शिकता आपणाक खंय चुकतस आपणाक कळना आपण अज्ञानी आसा हें कोण मान्य करता की तोच शिकता. आत्ता काळान तूं अज्ञान मनुश्याची माथ्यार चोवन बसले तेमी तांगेल क्रियाशीलता तें कले करूं वचल्यार इतलें मेस्स करून घालता ती की ही आजच्या युगाची व्हड समस्या जाली. राजकारणान तसल्यान हाळे मेस्सच मेस्स. तरी असले अज्ञानी मनशांक दिशाहीन प्रयत्न करतात म्हणजे योग्य दिशेन प्रयत्न करना ती आणि तेमी ती तांचो कलो बरो उपयोग जायना देशाक समाजाक उपयोग जायना उलट मनस्ताप सोंसका लागता. हाजे बरे वर्णन ह्या समासान आतांच समासान केलें. प्रसिद्धी होडपण पैशाची हाव नेतेपणाची नशा जर कले काम करतना ताजी मागशी ही प्रेरणा असल्यार ते कर्म जे आसा जे काही काम करता ती ताका कर्मयोग म्हणूं जायना. कर्म असले कर्म करतलो बंधनांतून येता आणि स्वता तर बंधनांत जाता तागेलें नुकसानय जाता आणि समाजाक ताजो मस्त त्रास जाता. तेमी ती मनशान प्रत्येक मनशान प्रगट जावचे पयलें नेता म्हणून घेवचे पयलें आपणाक स्वता अभ्यास करून प्रत्येकान पूर्ण आपणाक तयारी आसका शिकून ज्ञान मेळोवंका कले करची म्हणून इच्छा जाल्या जाय न्ही. इच्छा शक्ती जाली ज्ञान तें कशें करूं येता म्हळ्यार ज्ञान मेळोवंका आणि आपणाक अंतरस्थिती कॉन्फिडन्स बिगडच्या दिवची ना आणि कड्डेतान लोकसंग्रह करता. कसली तयारी करनासतना नेत करचें जायना नेत जावचें जायना नुसतो देव करून दितलो म्हळ्यार जायना. समर्थान सांगल्या प्रयत्नांती परमेश्वर. ज्या मनशाक समाज सेवा करची की तान्ने लोकांतलो दोशांच पाड वाचता बैसूं नये. हक्क वेळ ताका कले कळना हक्क कले कळना अरे तुका कले कळटा. ज्या मनशाक सतत दुसऱ्यांचो दोश दिसतात की तान्ने लोकसंग्रह करचे फंदान पडोवं कले म्हळ्यार जायना ताजे मिती. तो रजोगुणी मनुश्य कार्याक प्रारंभ करता तांगेलो दोश घालूनच्याक पण तो पयलीं ताका स्वता स्वार्थ पळयता. रजोगुणी आशिल्ली रजोगुणी म्हळ्यार कलें पयलीं मगल पळयताले हांव मगल फॅमिली आणि कडेन टायम उरल्यार दुसरें परमार्थ करचो अशी आणि तेमीत कल जाता तो व्याप वाडयता वतकी ना आणि ताका दिसता आपणा फायदो जाता असं पण कडेर लोकांक कळता न्ही लोक चपलान हाणतात ताका. तेन्ना हें करूं आयल्यार ताजेर टॉमेटोनी अंडी मारतात व्याख्यान दिवचे आयले चपल मारतात.
तर ही ताजी अवस्था अभिमन्यू सारखी जाता. तेकान एक चप्पल मारल्या री तो पाप तो इतलो बावळट आशिल्लो नेत म्हण ताका उबरो काडयलो व्याख्यान दिवच्याक. तरी तांकां कोणे कोणी सेक्रेटरीनी बरोवन दितालो न्ही घेतलो. तर ह्या वेळार ही मस्त वायट तांणी चप्पल मारल्या हें वय. तर ती बायल घार बशिल्ली आसता ती म्हणाली कशें जाल्लें म्हण. कडे पळयल्यार 4 पेजीसाचें व्याख्यान बरोवन दिलेलें. आनी तो चुकून एक पेजीसाक 4 कॉपीज घेवन वचून ते एक पेज परत परत 4 पंत वाचले ताणें. ताका चप्पल मारनासतना निकल करतली. असले म्हळ्यार स्वतागल मात्य म्हणून वापरना ती. असले नेते आसता ती आनी ते दुसऱ्यांगेले हें करतात. तसल्यांक लोक होणान मारतात आनी मागीर ताका भायर पडूंक जायना. सार्वजनीक कार्यांत कटकटी सूर जाल्ल्यो की भोव चड व्याप वाडले आनी आपणाक जायना म्हूण दिसलें. सात्वीक मनुश्य तशी निरीच्छ आसता. तो म्हणटा आपणाक आटापसिना सगळे लोक अशे आसता म्हणून गपचूप तो रिजायन करता. तो समजा कमिटीचेर आशिल्लो तर सगळे रजोगुणी मेळून जर त्रास दिवचे जाल्यार क्वायटली ही रिजायन्स आनी कुशलतेन बाजूक जाता. ताजे उलट रजोगुणी मनुश्य हो रिजायन जालो न्हू आतां आपणे शिरकाव मी श्री गोंया म्हणून आनी अहंकारा पायी सर्व कार्यास तो नाश करता. तरी रजोगुणी मनशाले नेतृत्वाचे गुण आसना ती. नेते पदाची नशेमिती तांकां गप्प बैसूकय जायना. तांकां पयलीं नेत जावचें आसता. जाल्यार आध्यात्मीक क्षेत्रांत बुवाबाजी करता असले लबाड जे गुरू आसता ती ते कशे आसता ती ताजो अंतर्भाव सुद्दां हे समर्थान ह्या समासांत सांगला. आतां एक 10 मिनिटांनी पटकन हें वाच्यान कळटलें. इजी असं मराठी. श्रीराम कथेचे घमंड भरून द्यावे. घमंड म्हळ्यार कळ्ळें आतां सगुण कथा. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आमगे स्वामीच तशें करता. पयले आमी देह आशिल्ली ती आमकां दुसऱ्या देहान पूजची संवय लागल्या. आमी अशीच जे दिसना ताका पूज करूं शकना. तेमी ती स्वामीज म्हणटा ती महंत. स्वामीजी ही रिप्रेझेंट्स ऑल द महंताज, ग्रेट महंताज, संत सत्पुरुष. तेका म्हणटात ओके तुमकां सगूण पूजा जाय तर ते सगुणाचे कीर्तन घडोवन हाडचें. नामस्मरण करचेंची पण विग्रह म्हळ्यार मुर्ती पूजा सारकी करची. आनी इतलें तांतूं मन एक करचें की तांतूंत आमगे श्रद्ध पूर्ण तांतूं उमटून प्राणप्रतिश्ठ करची. तावळे खरेंच देवत्व येता. हो चमत्कार न्ही हें प्रत्यक्ष जाता. आनी ते कडे विसर्जन केलें की तें देवत्व आमकां परत त्या वेळार अगदी फील जाता. अनुभव येता ताजो. कड्डेर ताजे पेल्ल्यान पळोवचें. तशी कथेचे घमंड भरून द्यावे म्हळ्यार किर्तनाक राबल्यार सगुण कीर्तन करचें. आतां रामराया जल्म राम जल्माचो आसल्यार त्या वेळार नुस्तें रामतत्व केलें म्हूण सांगूंक जायना. रामराय कशें जल्म आयला ताजें राम नाम घेवचें. आनी कडेन निरूपणे तशीची. निरूपणी विवरावे उणे पडो नेदावे कोणी एक विशी. भेजणार खाली पडिला तो भेजणारे जाणीतला. म्हळ्यार कळ्ळें जो भजन हांगा भेजणार म्हळ्यार पेटयतलो न्हय. हिंदी न्हय मराठीन तूं त्या काळचे मराठे. भेजणार म्हळ्यार जो भक्ती करतलस भजन करतलो तो भेजणार खाली पडिला तो भेजणारे जाणीतला. म्हळ्यार एक कथा कीर्तनकार कीर्तन करून राबला तर ताणें जर खंय चिके चुकल्यार दुसरे कीर्तनकाराक मात्र कळटा तो खंय चुकलो म्हूण. कळ्ळें. आनी नेणता लोक उगाच राहिला टकमका पाहत. उत्तर विलंबी पडिले श्रोतयांस कळो आले. तरी आमकां सुचनाची ब्लँक जालें बा आनी मुखार उलोवच्याक जायना. तेमी ती समची तयारी कोर न्हू स्टेजार येवंका महंत जावंका नाजाल्यार येवं नये. श्रोतयांस कळो आले म्हणजे महत्व उडाले वक्तयाचे. थोडे बोलोन समाधान करणे. तेमी ती थोडे उलोवंका बट समाधान लोकांक जातलें तशी उलोवंका. कांय नाजाल्यार नामस्मरण करका भजन म्हणका ती रागे जोन तरी मन धरणे. कोणे आमचेर कोपले बा तरी तांगेल मना प्रमाण तांकां प्रेमान उरलो न्हू तांकां आपले करून दिवंका. मनुष्य वेधीच लावणे कोणी एक म्हळ्यार मनुश्याक तागेल ह्या बाकी मनुश्यांक तागेल आकर्शण दिसता तशी आमी प्रेमान वागता. आमी दिल्ल्यार आमकां मेळटा. आमी केन्ना दुसऱ्यान आमकां प्रेम दिवंका दुसऱ्यान आमकां रिस्पेक्ट दिवंका म्हणटात.
पण रिस्पेक्ट इज शूड बी कमांडेड, नॉट डिमांडेड. सोसवेना चिणचिण केली, हां, थोडे बोलून समाधान करणे, रागेजून तरी मन धरणे, मनुष्य वेधीच लावणे कोणी एक. सोसवेना चिणचिण केली, तेथे तामस वृत्ती दिसून आली. हां, चिके कोणे कले म्हण बा आम्ही केप्पे पावले, कल्ले कर कर करतात, कल्ले आत प्रश्न थोडे राब्बाती, सगळं मगल उलोवन जावं, कडेर विचारती. तशी ना, थंय आमगेल तामस वृत्ती दिसून येता. अवघी आवडी उडाली श्रोत्यांची. श्रोत्यान पाप बरे जाणे, तर तांक गमटे कोण सांगा, भय भय आपण ह्या तुगल प्रश्नाला येता, हं बरो प्रश्न विचारलो, आपण उत्तर सांगता, थोड्या वेळाने सांगता, चिक्के धीर धरी अशी. तर कोण कोण राजी राखिले, कोण कोण मनी भंगिले, क्षणक्षणा परीक्षिले पाहिजे लोक. आमगेल नागानंद माम जेन्ना कीर्तन शिकयलें तो सांगतालो, लोकांगेल दोळ्यान पळोवन उलोवंक म्हळ्यार कळटा कोणाक न्हीद आयल्या, कोणाक बेजार आयला, कोण उत्सुकतेन आयकता, आनी कोणाक हें पडटना. तरी आमगेलेंच परीक्षण जाता तांतू, आमगेल कीर्तन कशी जाता हें कोणें दुसऱ्यांनी ताजो रिपोर्ट बरोवंक म्हूण ना. तरी श्रोत्यांक गेले दोळ्यान थावन आमी मनांत वतात. मनाचे आईन खंय आर्स म्हळ्यार दोळे, तर दोळ्यान तूं तांगेल चेहऱ्या वयली बोली ताजे वयल्यान आमकां कळटा की लोकां मनान कल्ल येता म्हूण. शिष्य विकल्पे रान घेतो, गुरु मागे मागे धावतो. त्या शिष्याकडे पट्ट न्ही, तो उठान वता लागलो. एक एकल्यांक हें आसता, पूर्ण आयकून घेना ती, अर्धवट आयकल की धांवन गेले. तशी धांवन वचूं नये. आतां कोणकी म्हळें की गुरू हो पती आसता, पालन करतलो पती, पती आसता म्हणून. यो गुरू म्हळ्यार बामूण खंय अशें म्हणचे बाय हांवें धांवन गेलो अर्धवट आयकून. जाल्यार पती, पती म्हळ्यार कलें राष्ट्रपती, राष्ट्रान लग्न केलेलें आसता ताणें ना. हयपती, गजपती, घोड्या लागीं हस्ती लागीं लग्न करतात वे ना. ते तांगेल राय, राय. पती म्हळ्यार कलें पालन करतले, पालक. शिष्य विकल्पे रान घेतो, विकल्प जाता हांगा म्हळ्यार धीर ना तितले, पूर्ण आयकूंच ना, अर्धच करचें. आनी तो शिष्य वचून म्हणून बरो गुरू आसना जो ताका ताण हाडलेलो आसता न्ही, तो बरो श्रीमंत, तर ताका कशी कोण धरून दवरका म्हणून गुरू अर्धवट लेक्चर दिलेलं सोडून ताजे मागीर धांवता. तेमी ती गुरु मागे मागे धावतो अशी महंता नाचू नये. विचार पाहो जाता तो विकल्पचे अवघा, आशाबद्ध क्रियाहीन नाही चातुर्याचे लक्षण, ते महंतीची भणभण बंद नाही. कळलं? अशी आम्ही जाऊ नये म्हणून. आशाबद्ध क्रियाहीन नाही चातुर्याचे लक्षण, हे नेगेटिव्ह सगळे दोष. हे महंतीची भणभण बंद नाही, फक्त महंतीची भणभण असता. हांव लिडर जावंका म्हळें ऐसे गोसावी हळू पडती, हळूहळू हळू पडती. शनै शनै तांगेले पित्तळ उघडी पडता, ठाई ठाई कष्टी होती, म्हळ्यार तांकां अनुभवूच ना. तेथे संगतीचे लोक पावती सुख कैचे, तांकां फॉलो करतल्यांक कशें सुख मेळचें. जिकडे तिकडे कीर्ती माझे, सगट लोकांस हव्यास उपजे, लोक राजी राखोन कीजे सकळ काय. लोकांक सम कळ शिवलोंका न्ही, पट्ट शिवलोंका. परलोकी वास करावा, समुदाव उगाच पाहावा, मागण्याचा तगादा न लावावा काही एक. समर्थ तें करताले. एक गांवांत वचूले सगळे जाणाक एकडे करून, तातूंत कोण महंत जायशी असो ताका 1 to 1 मार्गदर्शन करून तागेली तयारी केली आणि बाकीच्यांकय शिकयलें. आणि आत्ता तुम्ही ही साधना सम करा ती म्हणून सांगून फालफाल्या रुटान वता लागताले दुसरी कडेन. पण तांगेल गुप्त हेर आसताले. आजकाल हे गुप्त हेर तुमकां गोतस कळ्ळें, CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसता, ऑफिसान बसून सुद्दां चलता, कळटा घरान कल चल्ल्या म्हणून. तर समर्थ हांगेल अशी CCTV कॅमेरा म्हळ्यार तांगेल दूरदृश्टी, तांणी गुप्त हेर दवरलेले, ते तांकां येवन सांगताले थंय अशें चल्ल्या म्हणून. अचानक सांगनासतना वचून विजीट करताले ते अनएक्सपेक्टेडली. म्हळ्यार समज कळटालें नुस्तें लोकांक सांगून म्हणून कान्नार विश्वास दवरून बसनाशिल्ले. आनी तांकां सुद्दां जागृत करताले, परत तांकां पाप हें करताले. परलोकी वास करावा, समुदाव उगाच पाहावा, मागण्याचा तगादा न लावावा काही एक. तुम्ही इतलें हें केलें, म्हाका इतले पयशे दिवंका, ती फी दिवंका, नो. खंय पयशाचें आसता, मांग आसता पळय, तसले कडेन वचूं नये. एक एक बऱ्यो संस्था आसता ती, पण तांकां
सेल्फ सपोर्टिंग म्हणटात. तसल्यांक मेंबर्सांनी आपण जावन पयशे गोळ करून ते करका कल्या म्हळ्यार आनी स्वता खातीरच उपयोग करचो आनी जितलें जावंका तितलेंच आनी बाकीची गंगा जळी म्हूण दवर न्हू तांथानूच खर्च भागोवंका. जिकडे जग तिकडे जगन्नायका म्हळ्यार कळ्ळें. खंय लोक आसत की थंय प्रत्येक मनशान जर परमेश्वर आसत तरी सगळे लोक एकडे मेळना पडे थंय परमेश्वरी तत्व कितले चलतले तो जगन्नायक. जिकडे जग तिकडे जगन्नायक. कळला पाहिजे विवेक. रात्रंदिवस विवेकी लोक सांभाळीत जाती. विवेकी लोक हे जगन्नायकाक सांभाळतात रात्रंदिवस. जो जो लोक दृष्टीस पडिला तो तो नष्ट ऐसा कळला. अवघेच नष्ट एकला भला कशावरून. थोडे लोक कसे असतात ती कोण पळेल तांगेल दोषच दिसतात. हो वे तो उपयोग ना, तो वे तो उपयोग ना, हे वे तो फुकट गेला, ताक हें कळना हाक तें कळना. अवघेच नष्ट एकला भला कशावर. हो एकलो बरो म्हणून कल्ले वेले न्ही. बोस मुलकी काय पाहावे. बरं तू एकलोच बसलो कोणे तुगेल मित्र ना ती कले ना हां तरी खंय एक रानां वचून राबलो कोणें ना तिथे राज्य करूंक. एक गांवांत वचून राबलो गांवांत कोणें ना तिची पुराय वचूले हांगा एकलो राबला आनी आपणच मालक म्हणटा आपणच राय म्हणटा. कोणाचेर राज्य करचें. बोस मुलकी काय पहावे लोका वेगळे कोठे राहावे. तरे खोटी सांडते घ्यावे काही एक. हांगा एक प्रश्न अर्जुनाने श्रीकृष्णा केलेलो. आत्ता हांगा हें युद्ध केलें तूं धर्मा खातीर म्हणटा वय जाल्यार तूं पृथ्वी वेल राज्य तुका मेळटलें जिवंत व्हरल्यार अशें सगळें जाल्यार तो सांगता हांव राय जातलो जाल्यार म्हगेल प्रजाची जर ना जाल्यार हांव कोणाचेर राज्य करचें. खरो प्रश्न आशिल्लो तो. जाल्यार धर्म वांचका म्हळ खातीर त्या धर्मांतून परत उत्पत्ती करका म्हणून तांणी तें युद्ध करयलें श्रीकृष्णाने. बोस मुलकी काय पहावे गांवांत कोणें नाची लोका वेगळे कोठे राहावे. तरे खोटी सांडत घ्यावे काही एक. तेमी ती खट्टी आशिल्ली तें काण उडोवंका सत्याच कास दवरका. तस्मात लौकिकी वर्तता नये तयास महंती कामा नये. परत्र साधनाचा उपाय म्हळ्यार कोणाक लौकिकांतूं काम करूंक कळना. सगळ्याक सगळें कळना. महन तागेल गूण आसका लागतात. ते गूण नातील तरके स्वताल बरेपण करून घेवनशाक कळत न्हय सगळ्यांक. तें तुमी करका. प्रत्येकान हांवेंच महंत जावंका हांव प्रत्येकान म्हगेलो पयलो नंबर येवंका म्हळ्यार दुसरो नंबर येवंच कोणें. तशें जायना. स्वतागेल आपल्या पेसा प्रमाणे आपणें स्वतागेल साधन करून आपणाल प्रगती करून घेवंका प्रत्येकल्यान. तस्मात लौकिकी वर्तता नये तयास महंती कामा नये. परत्र साधनाचा उपाय श्रवण करून असावे. आपणासी बरे पोहता नये लोक बुडवायाचे कोण कार्य. गोडी आवडी वाया जाय विकल्पच वगा. तुका स्वताक पोवच्या येना आनी तूं लोकांक पोवच्या शिकोवच्या वतात तांकांय बुडोवचें आनी तुवें बुडचें. त्यापेक्षा अभ्यासे प्रगट व्हावे. हो एक बरोच डायलॉग असो तो चिंतन मनन करचें वाक्य. ही एक पण हांव नंतर बरोवन काडून आमच्या ग्रुपार घालता. वाक्य अभ्यासे प्रगट व्हावे. प्रयत्न करून अभ्यास करून प्रगट जावंका नाही तरी झाकोन असावे. प्रगट होऊन नासावे हे बरे नव्हे. मंद हळूहळू चालतो चपळ कैसा आटोपतो. अरबी फिरवणार तो कैसा असावा. अरबी घोड फिरयतलो कशें आसता चपळ आसता ते फिरायना पण कळटा. ही धकाधकीची कामे तीक्ष्ण बुद्धीची वर्मे भोळ्या भावार ते संभ्रमे कैसे कडे. कोण अगदी अंधश्रद्धा भोळो भाव कले कळना कले शिकून घेवची हें असना. कशी सूप आयल वार आयल तशी सूप दिवचें तशी उपयोग ना. सेत केले परी वाहे ना. असले जे असतात न्ही भोळ भावार तू कले ना कशी येता तशी ताका शेत दिलें पण ताका मशागत करूंक कळना. जवार केले ताका जवाहीर करून उत्तम ताका दुकान घालून दिलें जाल्यार ते विकचो प्रयत्न करना तो. जन मेळविले परी धरेना अंतर्यामी. लोकांक गोळ केली हाका हें केलें ताका कमिटीचेर इलेक्ट सुद्दां करून दिलें. आमगेले हांगास एक कार्टून न्हय काँग्रेसान तूं कले कळना. जरी चढती वाढती आवडी उठे तरी परमार्थ प्रगटे. घसघस करिता विटे सकट लोक. सगळ्यांक हांगा अकल जाता आमकां दिसता IQ आसका मुख्य कोण लिडर आसकी इंटेलिजंट कोशंट आसका कडेरी दुसरे कले इमोशनल कोशंट म्हळ्यार प्रेम आसका जाना बद्दल. SQ म्हळ्यार सोशल कम्युनिकेशन कशें करचें हें कळका.
आणि मुख्य म्हणजे ॲडवर्सिटी कोशंट आसता ताण स्वता कश्ट ताण वयर येवन तांचे सगळे उपभोग करून ताण उपाय सोदून काडलेले आसतात. मागीर दुसऱ्यांक कश्ट ताका कळतात. जरी चढती वाढती आवडी उठे तरी परमार्थ प्रगटे, घसघस करिता विटे सगड लोक, आपले लोकांस मानेना लोकांचे आपण असं मानेना, अवघा विकल्पची मना समाधान कैसे अशी गोंधळ घालणे. नासक दीक्षा सिंतरू लोक म्हणजे फालतू दीक्षा कोणेपणी अरत्र ना परत्र कोणेपणी कानान मंत्र चांगले हां सिंतर लोक फसेत लोक, तेथे कैचा असेल विवेक, जेथे बळावला अविवेक तेथे राहणेच खोटे. बहुदिवस श्रम केला शेवटी अवघाची व्यर्थ गेला. अशी कोण असले फालतू लोकांना मागशी लागतात की तो अवघो व्यर्थ जाता. स्वतः आपण असं ठाकेना गलबला कोणे करावा, स्वतः सांभाळच्या कळना तळ असली महंतीगिरी कल्ल्याक जाई. संगीत चालिला तरी तो व्याप म्हणारी सुरळीत चलल्या तरी सुद्धा तो शेवटी व्याप जात नाही. सुरळीत चललेली तावळी आम्ही व्याप करूं वाडोवेद व्याप वाडोवेद जाल्यार व्याप इतलो वाडो न्ही की ताजो ताप जावंका संताप जावंका. संगीत चालिला तरी संगीत म्हळ्यार सुरळीत चालिला तरीच तो व्याप, नाही तरी अवघाची संताप. क्षणक्षणा विक्षेप कोप किती म्हणून सांगावा. मूर्ख मूर्खपणे भरंगळती हां मूर्ख म्हणून कशीपणे वागतात. ज्ञाते स्वतः ज्ञाते म्हणून गेलेले तांकां हा बुधवंतू म्हळेले अहम, त्या अहमपणाने ते झगडे मारतात. मूर्खांक कलेपणी सांगू वतात ते मूर्ख काय ऐकना ती आणि झगडे मारतच वतात. ज्ञातेपणे कळहो करीती झगडे मारतात. होते दोहीकडे फजिती लोकांमध्ये, कारभार आटोपेना करवेना, आपणा कार्य करूक जमना दुसऱ्याला थान करूनच्या काही कळना, नेतेपणाची क्वालिटी जना ती आणि उगेही राहीना गप्प सुद्धा बैसना, कल्लेपणी चूळबुळ करताच मध्ये कल्लेपणी मेच करून दवरता. या कारणे सकळ जना काय म्हणावे. त्यांनी कल कोरका नासक उपाधीस सोडावे. अशी नाशवंत ज्या उपाधी आमकां जे जमना ती त्या सोडका, ताचेपेक्षा तुमचे वय सार्थकी घालावे. परिभ्रमणे कंठावे कोठे तरी, स्वतः पूर्ती का जायना. परिभ्रमण करीना म्हणजे चार लोक फिरण लोक कशी स्वतः सार्थक कोण घेतात ते पळवून का कले शिक का, दुसऱ्याचे काहीच सोसेना. हां दुसरं कोणे चित्ते हा आणि नांका तोंड असं म्हळ्यार कोप येता, तशी उपयोग ना. थोडे तरी सहनशक्ती जावंका. तरी मग उदंड यातना विकल्पाची आमगे तोंडाक तुम्ही सांगता मग कले अशी दुसऱ्यांना दोष दिसतात. आमगे तोंडाक कले रंग लागला हे लागला काळ लागल्या म्हळ्यार कोणे म्हणलें ह्यो कल लागल्या गो हें म्हूण म्हणल्यार लगेच आमी काळडे पळयतात आनी ते पुसून घेतात. काळडी ना जाल्यार ते कोण सांगतात चिके पुस गो कल लागली की बाम आनी ती पुसून हांव स्वच्छ करता. तशी जावंका न्हय. तशी आमगेले दोश जर दुसऱ्यांनी आमगेले दोश आमकां दिसना ती दुसऱ्यान दाखयल्यार काळडी ना जाल्यार ते कोण दाखयले तांकांच सांगता आमकां हेल्प करी हे दोश काडूक. परिभ्रमण करिना दुसऱ्याचे काहीच सोसेना, तरी मग उदंड यातना विकल्पाची. आता हे आपणाची पासी हाजे हे प्रयत्न कोण करका, आम्हीच करका. बरे विचारावे आपणासी, अनुकूल पडेल तैसी वर्तणूक करावी. आमकां कशी सहज मट्टा करू जाता आमगेल कॅपॅसिटी ओळखून. सगळेच महंत जायना ती राजहंस चाले डौलाने पण इतरांनी काय चालोची नाही. सगळ्यांनी चमकून का एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत कोणे पडता तांक पाठगुळी घे ती आणि वचा ती वर्तणूक करावी. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे यत्न निरूपण नाम समास सप्तम. श्रीराम जय राम जय जय राम. हांगा मिराबिया 7 समास जाले. आणि हे सगळं जावंका जाली आमी समर्थांक महंत म्हणून तांगेले खंयची गूण आसा ती ते स्टडी करता. महंतांनी महंत केले. महंत हांग परीस सुद्दां न्ही. गुरू हे परीस आसता ती जाल्यार परिसा पेक्षाय श्रेश्ठ आसता ती. कळ्ळें. परीस लोखंडाक भांगार करता जाल्यार तें जें परीस लागून भांगार जालें तें दुसरें लोखंडा लायल्यार ताजें भांगार जायना. जाल्यार हांगा तशें न्ही.
गुरु दुसऱ्यांक गुरुच करतात शिष्याक, आणि त्यांनी ती गुरु परंपरा चलल्या. की खंयची काळ अजून पुरातन सनातन काळा दोन गुरु परंपरा चलल्या. श्रुती स्मृती पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकर लोकशंकरम. तशी ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आणि आम्ही रामरायाला प्रार्थना करूया. कल्याण करी रामराया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी रामराया. आणि हे जे कीर्तन पुष्प हे जे विवेचन पुष्पस त्या रामराया चरणाचे दवऱ्या समर्थांग चरणाचे. आणि यामुळे नंदंतु साधका सर्वे विनश्यंतु विदूषका, अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति.